हॅलो. हॅलो. मोगाचनो बोव बरी सांज दिवं तुमकां समजतांक. आयची सांज वर्त्या संतोषाची. सर्व कोंकणी मनशांक यादींत उरोवचें तसली. कोंकणी मायेच्या उस्क्यार सर्वांक दलोवचें तसली. आज ह्या प्रशांत सांजेर थंड वाऱ्यार आमची कूड कमतना अनेक कुशीन कवितेचें हुनवून वारें पोएटिका कवी गोश्टी मुखांतर तुमकां उल्लसीत करतले. तुमची काळजां मनां दलयतले. आज श्री संघटन गंटलगटे गटाक आपल्या रुप्याळ्या वर्सा कथोलिक सभा गंटलगटे गटाका सांगता मेळोवन कोंकणीची गिरेस्तकाय पासारचे तसले 2 कार्य सादर करतात. संप्रदायीक काणाचें फेस्त आनी कवितेचें फेस्त. दोनी कोंकणी भास कोंकणी संस्कृतीक लक्ती जाल्ली कार्य. ह्या कार्याक हजर जाल्ल्या सर कवींक, मानाच्या सैऱ्यांक, फिरगजगारांक गनाचो मानाचो मोगाचो येवकार मागता. हार्दिक स्वागत मागता. पोएटिका कवी गोश्टी 40 2025 आज सादर जाता. उडासांत उरचे तसली कवी गोश्टी ही जावंक पावूं दी म्हणून आशेता. तुमच्या उडासाक सांगचे तर 10वी कवी गोश्टी हांगाच चलोवन व्हेल्ली. आयच्या हें कार्य सुरवात करच्या वक्ता एक ल्हान वेदी कार्य आसतलें. त्या देखून हांगासर वेदी रीती आसा. ही वेदी सोबोवच्याक हांव मुखार आपयतां. गंटलगटे फिरगज विगार आनी ह्या कार्याचे रुवारी माया मोगाळ मानदीक बाप रोनाल्ड प्रकाश डिसोजा बाप. फिरगज गवळी परिशदेचो उपाध्यक्ष मानेस्त सुनील मिरांदा. पोएटिका एका मनाच्या पोंगडाचो तांडेली गुरकार मानेस्त नवीन पिरेरा सुरतकल. श्री संघटन गंटलगटे घटकाची अध्यक्षीन मनेस्तीन प्रमिळा पिरेरा. कथोलिक सभा मूडबिद्री वाराडो अध्यक्ष मनेस्त ऑल्विन रोड्रिगस अलंगार. श्री संघटन मूडबिद्री वाराड्याची अध्यक्षीन मनेस्तीन आयडा मिनेझस. कथोलिक सभा गंटलगटे घटकाचो अध्यक्ष मानेस्त रोशन मिरांदा. फिरगज गवळी परिशदेची कार्यदर्शी आणि तशेंच श्री संघटनाची कार्यदर्शी मानेस्तीन लिडिया डिकुन्ना. कथोलिक सभा गंटलगटे घटकाची कार्यदर्शीन मानेस्तीन प्रेसिल्ला सिक्वेरा. या सर्वांक श्री संघटनाचे जुबल्यो समितीची संचालकी आणि आयच्या कार्याची संचालकी श्रीमती अनिता कोरेया हांणी वेदीक आपोवन हाडीत जाय म्हूण विनंती करता. ताळयांच्या बरोबर मानमनशांक या वेदीक आमी स्वागत करूया. बसया आता वेदी सोबीत दिसता. कितें म्हणटात वय न्हय. जोरान एक पोटी ताळयो दिया आणि तांकां अभिनंदन पाठोवया. मागा तुमी घेतल्यात. आमी मागल्यार खंडीत आमी घेतले हांवच आनी आमकां मेळटलेंच असल्या भरोशान देवाचें हजरपण बघया. आमची भुरगीं मुखार येतात. एनोरा, अलिशा आनी सामुएल देवाचें हजरपण बगच्याक आमकां ती कुमक करतली.
तुझे काळीज गायता येदनिया, तुझी काकुळत वडवी काया पार. तुझे काळीज गायता येदनिया, तुझी काकुळत वडवी काया पार. हर एक श्वासो मोजो उगडास काढता तुझो, हर एक श्वासो मोजो उगडास काढता तुझो, लालेता तुझो दैविक आधार. तुझे काळीज गायता येदनिया, किती वोटी तुझी दयाळाय, वेची बळांचे तुझा. किती वोटी तुझी मोवाळाय, पातकी भुरग्यांचे तुझा. मोक्षी पत्कांद येन मोजी, दैवी काकुळतीन तुझा. लाभयत्नीक देणी तुझी, विचित मोगान तुझा. मुझे काळीज गायता येदनिया, तुझी काकुळत वडवी काया पार. तुझे काळीज गायता येदनिया, तुझी काकुळत वडवी काया पार. हर एक श्वासो मोजो उगडास काढता तुझो, हर एक श्वासो मोजो उगडास काढता तुझो, लालेता तुझो दैविक आधार. तुझे काळीज गायता येदनिया. अर्थभरीत प्रार्थना गीत गायिल्ल्या भुरग्यांक अभिनंदन पाठयता. मोगाच्यानो घरा आयिल्ल्या सैऱ्यांक अपुरबायन सत्कार करचो, स्वागत करचो आमच्या मतयेचो गूण. आनी आतां हांव हांगासर मुखार आपयतां श्री संघटन हाची अध्यक्षीन मनेसीन प्रमिळा पेरेरा आम सुमेस्तांक स्वागत मागच्याक. देव बरे सांज दिवन तुमकां सोमेस्तां. आज स्त्री संघटन कॅथोलिक सभा घटकाच्या संगणपणाखाल आपल्या रुपये 100 वर्षाच्या भागी सुवाळ्यार एक भोव अपुरबायेची कोंगणी कार्य पोएटिका पंगडाच्या मुखेलपणाखाल प्रस्तुत करूंक चड आनी चड संतोष पावता. पोएटिका कवी गोष्टी मंगळूर उडुपी दियेसेजींतले कवी आज गंटलकट्टे सभास्थलांत पावल्यात. या पोएटिका कवी गोष्टी नंतर अनेक कार्ये सांप्रदायिक खाणाचें फेस्त आमी संभ्रमतेल्या. ह्या दोनी कार्यांक हांगासर जमल्या तुमकां सर्वांक घण आसो मान आसो येवकार मागूंक हांव खूब खुशी पावतां. पयल्यान पयलें हांगासर हें कार्य चलोवंक अवकाश करून दिवन आमकां सर्वांक सांगाता हाडलो पोएटिका पंगडाचो तांडेली गुरकार मानेस्त नवीन पिरेरा सुरतकाल तुमकां स्त्री संघटना कॅथोलिक सभा घटकाच्या तर्फेन मोगाचो येवकार मागता. आयच्या कवी गोष्टींत वांटेरी जावं हांगासर विविध जाग्यातावन आयिल्ल्या सर्व कवींक आमी संघटका तर्फेन हार्दिक स्वागत मागता. सर कवीने उबे रावन मानाचो गुलाब स्वीकार करी जाय म्हूण विनंती.
कवी गोष्टी सोलून वरता आणि या कवी गोष्टीच्या वेदी कार्याक अध्यक्ष स्थानार सभे सोबोन आसात आमचे पिरगज विगार मानादिक बाप रोनाल्ड प्रकाश डिसोजा. तुमकां हांगासर जमल्या सर्व तर्फेन मोगाचो स्वागत म्हणटा. आयच्या कवी गोष्टीच्या वेदीर आमकां सर्व रितीन पाठिंबो दिवचे आमचे पिरगजीचे गवळीक परिशदेचे उपाध्यक्ष श्रीमान सुनील मिरांदा, गवळीक परिशदेचे कार्यदर्शी आणि स्त्री संघटन कार्यदर्शी श्रीमती लिडिया डिकुन्ना, तशेंच 21 आयोगाचो संयोजक अल्विन मिनेजस हांकां माया मोगाचो स्वागत म्हणटा. आमच्या कार्याक हजर आसात कातोलिक सभा मूडबिद्रे वारोडो अध्यक्ष मानेस ऑल्विन रोड्रिगस, संगतस स्त्री संघटनेची वारोडो अध्यक्षीन मानेस्तीन आयडा मिनेजस. तुमकां जमल्या सर्व तर्फेन कवी गोष्टीच्या वेदीर उपस्थित असचे कातोलिक सभेचे अध्यक्ष रोशन मिरांदा, कार्यदर्शी प्रिसिला सिक्वेरा, तशेंच स्त्री संघटनाची जुबलेव संचालके अनिता कोरेया. तुमकां सर्वांक हांगासर जमल्या सर्वांच्या नांवान मोगाचो येवकार मागता. मोगाच्यानो कवी गोष्टी नंतर सांप्रदायिक खाणाचें फेस्त सादर जाता. आमच्या पिरगजीच्या 6 वाड्यांत हे खाणा तयार केल्लें आसात. देखून हांगासर आयिल्ल्या 6 वाड्याच्या सरगुरकारांक आनी प्रतिनिधींक तशेंच वाड्यागारांक मोगाचो स्वागत मागता. आज व्हडा संख्यान या कवी गोष्टीक तशेंच सांप्रदायिक खाणाच्या फेस्ताक हजर आसच्या सर पिरगजगारांक, सैर्या धैर्यांक तशेंच ह्या कार्यांत गायन नाच प्रदर्शन करूंक आमकां सहकार दिवच्या ICYM तशेंच सर भुरग्यांक मोगाचो बरो येवकार मागून हार्दिक स्वागत म्हणटा. सर्वांक परत एक फावटी मोगाचो स्वागत. सर्वांक स्वागत मागल्या श्री संघटन अध्यक्षीन मनेस्तीन प्रमिळा पेरेरा हिकाई हांव अभिनंदन पाठयतां. आज सगळ्या स्त्रियो एकच लेका सगळ्यांक स्वागत करता आसतना बारीच संतोष भोगलो. युनिफॉर्मार सोबीत दिसतात ती. मोगाचें न्हू आयचें कार्य उद्घाटन करता आसतना कितें तरी विशेषता आसा जाय म्हणल्या दिशेन कितें करचें म्हूण चिंता आसतना एक चिंता पायिल्लें आयचें उद्घाटन इल्लें विभिन्न रितीन आसूं दी म्हणून. त्या देखून शेवयो दमच्या संगी हें कार्य उद्घाटन करच्याक हांव आतां उलो दितां. आमचे ह्या कार्याचे अध्यक्ष तशेंच उद्घाटक मनादिक बाप रोनाल्ड प्रकाश डिसोजा आतां शेवयो दमच्या समोर हें कार्य उद्घाटन करतले. सर्व सैर्यांनी सांगत दिवचो. पहिले घरा कोणी सैरे आयिल्ल्या वेळार असली पोळी करताले आनी ते आज फावो जाला. विशेष रितीन हांगासर सभार कवी आसात, सैरे आसात. ह्या संदर्भार ह्यो शेवयो दमच्या समोर विशेष सैऱ्यांक विशेष रितीन हे शेवयो दामून आता ह्या कार्याचे उद्घाटन करतात आणि तशेंच चालन दितात. आमी समेत इटालिया बराबर ते कातन काडचे आणि एक करूयात.
हीट आसा वेस्ट करचे नाका. आणि वो शेवगोय आतलोच लोंकडासून रुखातलोच या शेवग्याक कितले वर्सां जालीं म्हळ्यार आमकां सांगूंक गळी जायना. मस्त पोरनो हो शेवगो. आणि आता पहिल्यांदातल्यान चमचावले स्त्रियांकी जाता म्हणून दाखयतात आमची स्त्री संघटनाची. दयकन बशा. आयचे हे कार्य विभिन्न रितीन उद्घाटन केला आसता. आनी आतां हांव विनंती करता आमचे उद्घाटक आनी तशेंच मोगाचे मानादीक बाब रोनाल्ड प्रकाश डिसोजा बाब आतां तांचो संदेश दिवच्याक हांव विनंती करता. वेदीर हजर आसच्या मानाच्या सोयऱ्यानो, नवीन पेरेरा पोएटीक तांडेली पोएटिका पंगडाचो तांडेली ह्या मुखेली कथली सभा तशेंच श्री संघटन हाच्या सर बाराडो आनी गटाक हुद्देदाराडो आनी हांगासर विविध जाग्यातावन आयिल्ल्या सर कवी कवयित्रीनो, भावांनो आनी भयणीनो, एक अपूर्वचे कार्य कोंकणी भास आनी संस्कृतीक उखलून धरचें जाल्यार कार्य आज नित्यदार सभाभवनाच्या वेदीर सादर जावनच आसा. एक भोव अपूर्वचे कार्य आनी हें कार्य आसा करूंक हांगासर आमच्या फिरगेचे स्त्री संघटन आनी कथोलीक सभा ताणें मुखेलपण घेतलां. कोंकणी भाशे वयर कोंकणी संप्रदायाची कितें संप्रदाय उखलून धरून आमकां एका रितीचें पक्वान दिवच्या खातीर कवितेचें पक्वानां तशेंच रुचीक संप्रदायीक खाण्याची पक्वानां आमच्या उस्क्यार घालच्याक आनी ते आमी तसो स्वाद साकोन खावच्याक रूस आमी खंडी जावन आपणावच्याक हो एक भोव अपूर्वसो संदर्भ ताणें आमकां पदाकसून दिल्या. देखून पयल्यान पयलें हांव श्री संघटन आनी कथोलीक सभेच्या सर कारभाऱ्यांक तुमच्या भोव मोलादीक कार्या खातीर कित्याक म्हळ्यार भाशे खातीर आनी संस्कृते खातीर तुमी मांडो हाडला आसता खंडी जावन हें मोलादीक तुमकां सभाशकी पाठयता आनी देव बरें करूं म्हणटा. मोगाचेनो आमचे थंय आमच्या बोवारी जायते टॅलंटवंत व्यक्ती आसात. पत्रांनी पयलें आमी वाचतले कविता काणयो आनी वाचतले पूण आतां आमकां कवी गोश्टी मुखांतर एकाच जाग्यार कवींक सांगाता घालून कविता आयकूंक आनी ताचो स्वास साकोवंक तशेंच एका रितीचो संदेश आपणावंक एक पंगड आमच्या मदें आसा. पोएटिका 2015 इस्वेंत हाचे उगम म्हणयत उद्देश आनी शेवट एकच सर उदेनच्या कवींक सांगाता घालूंक तांकां इल्ले तरबेती दिवंक तांकां वेदी दिवंक एक प्लॅटफॉर्म दिवंक एक स्टेज दिवंक. फाटल्या 3 वर्सां हांव निरंतर म्हयन्याक कवी गोश्टी सोलून आसात आनी हांव चिंता 500च्या चड कवी ह्या पोएटिकांत हांव उब जाल्यात मागूत ना कितले नंबर. ही कविता कवी गोश्टी पळोवन जायते लोक तांचे थंय आसले लिपोवन आसली तालेंता ह्या कवींक जागोवन कविता रुपी भायर हाडिल्ले आसा. आमकां संतोश कित्याक म्हळ्यार आमच्या विरकच ताकोडे हांगासर लागीं ताकडेन दराबस्त कवी आसात. पयलेंदा हांव आयकून आसा पूण आमच्या
अकडोसो वांटो आजकाल आमच्या फिरकेची तावनी कवी उजवाडा कायला म्हणटा असताना या कवी गोष्टीचे एक साधारण अंत म्हणयेत. आमची 10वी कवी गोष्टी आम्ही सुमार 2 वर्सां पयले ह्या साहित्य दरसभा भवनांत आसा केल्ली. नवीन पिरेरा लागीं आमी थंडी जावन एक अवकाश विचारलो आनी ताणें आमकां तो अवकाश हांगासर करूंक तांणी दिल्ली. आनी ती सुरवात म्हण चिंता हांव त्या कवी गोष्टी उपरांत हांगासर कवितेची एकारितेची रूस सडल्या. आमच्या एडवीन पिंटो हांगासर आसा कवी, तसोच एक बूक ताणें भायर काडलो. तुमी चिंता जर तसले एक प्रेरण एक बूक आरोपी हांगासर येता जाल्यार खंडिसावन ही तांक हांगासर असली रूस दिल्ल्या कवी गोष्टीची आनी पोएटिका पंगडाची म्हण हांव सांगूंक अपेक्षिता. जायत्या आज हांगासर जायते जण मुखार येवन स्वरचित तांच्या कल्पनांतली कविता सादर करतात. खंडिसावन एका रितीचें मनोरंजन आमकां मेळटा. म्हाका 10वी हांगासर कवी गोष्टी करता आसतना आमचो इलोक थोडो आसलो. एकलो म्हणटा फादर कवी गोष्टी अशी जाता म्हणून आमी चिंतूंकच ना, इतलें मनोरंजन आनी गम्मत आसा म्हणून. म्हळ्यार ताच्या मतींत आसलें म्हळ्यार कविता म्हळ्यार बोर कोणें आयकुची तातूंत आसक्त आसना, इंट्रस्ट आसना, असलें प्रेजेंटेशन आसा म्हण ताच्या मतींत असलें. केन्ना ह्या कवी गोश्टीन थंयसर आयिल्लो तो असो पळया म्हण आयिल्लो आसता, ताका इतली रुसली गी तो म्हणटालो भारी बरी जाली, अशें एक सादारपण आसा गी म्हणून तो म्हणटालो. कितें जावं आमी तशेंच आमकांय त्या फिल्डांत कसले एक सन्निवेश तसलें आसल्यार मात्र आमकां कविता म्हळ्यार कितें घडटा, नाटक म्हळ्यार कितें घडटा आनी खंडी जावन तो संदर्भ देस. आज आमच्या गंठलकट्टेक फिरगेजेक नित्यादार सभाभवनाक आयिल्ल्या सर कवींक वेगळ्या जाग्यांतून तुमी आयल्यात. आमच्या गंठलकट्टे फिरगेजेकच आयल्यात देखून फिरगेज सोविगार हांव सर फिरगस कुटुंबा तर्फेन तुमकां मोगासो स्वागत म्हणटा. देव बरें करूं. आमकां भेटोवंक आयल्यात हांगासर आमच्या संगाता रावो वचो न्हू आनी चड उलयले चड जाता. देखून ह्या कवी गोश्टीक हांव सर बरें मागता. नवीन पिरेरा ताच्या सर पंगडाक मुखारी अशेंच वाडोवन 60, 50, 100 कवी हांव उरल्यार 100 कवी गोश्टीक जाय जाल्यार येता म्हण सांगून नवीन पिरेरा हांव ताका पयलेंदावन वळखता. कित्याक म्हळ्यार हांव वाराड्यांत आसतना 2002 तो सुरतकल ICMSO प्रेसिडेंट जावन आसलो आनी त्या दाळांत म्हाका ताची वळख. तो स्टेट लेवल कॉम्पिटिशनां करतालो उडासा सोंगपरो न्ही नवीन स्टेट लेवल. देखून एक शातीवंत आनी ताल्यांतवंत एक थांड येयली आमकां आसा म्हण सांगूंक. आज जर ही कवी गोश्टी मुंदरूंत वेता जाल्यार ताची थालेंती म्हण सांगून ताका बरें मागून आनी मुखल्या सांप्रदायीक कणाक आनी मुखल्या सर कार्यक्रमाक हांव बरें मागतां आनी ऑल द बेस्ट म्हणून म्हजी 2 उतरां अखेर करता. थँक्यू वेरी मच. काळजा मनांतली बोगणां सांगाता घाल. आमचे मानादीक बाप आमचे संगे उलयल्यात. तांणी उलयल्यार आमकां व्हरतो संतोश जाता आनी ते आसल्यार ताच्या की व्हरतो संतोश. आनी आतां मुखल्या कार्याक आमी फुडें येता. थोड्याच वेळान कवी गोश्टी आरंभ जाता. त्या देखून ह्या सुरवातीच्या वेदिकार्याक सांगत दिल्ल्या सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी थोड्याच वेळान कवी गोश्टी आरंभ जाता. सर माने ज्या व्यक्तींनी दयेकन ही वेदी सोडून दी जाय म्हूण हांव विनंती करता. तिळसोण्यो आज कवी गोष्टी जाता आसतना तर सुमार 29 जण ही
दिसांनी 9 जण कविता वाचन करतले आणि त्या कवितेपैकी उत्तम कविता कोणाची आसा ताका मान आसतलो. मनीस रोविन डिसोजा शांतीपुरा हांचे तावन 1000 रुपये आणि तशेंच ट्रॉफी लाभतले. त्या देखून तुमच्या हाती एक ल्हानशी चीट मेळटली आणि ती चीट तुम्ही अखेर पर्यंत जोगासनान दवरन कोणाची कविता बरी आसा तांचें नांव बरोवन तुम्ही दी जाय म्हूण तुमच्या लागीं विनंती करता. अत्युत्तम कवितेक हो मान फावो जाता. आनी एक तेळसोनी तुज्या हास्यां खातीर कविता पुंजो डॉक्टर फ्लाविया कॅस्टलिनो मणिपाल हिचो बूक उक्ताडाक आयला. हाचें मोल आसा फकत 150 रुपये आणि आज स्पेशल डिस्काउंट जावन 120 रुपयाक 120 रुपयांक हो बूक मेळटा. डॉक्टर फ्लाविया कॅस्टलिनो हिचे लागीं नाजाल्यार बाब एडी कार्दोस ताकोडे हांचे लागीं हे बूक मेळटले. मागीर उपरांत तुमकां काणगोवंक अवकाश आसा. आयच्या कवी गोश्टीचें सुंगण धरतात बाब ऑल्विंदांती पेर्नल आनी तशेंच बाय प्रिता मिरांदा वेलेन्सिया. तांची मोठव्यान वळख सांगची तर बाब ऑल्विंदांती वृत्तेन शिक्षक. तांणी दयकन मुखार येवचें. बाब ऑल्विंदांती पेर्नल आनी तशेंच बाय प्रिता मिरांदा वेलेन्सिया. तुम्ही तुमची बसपा स्वीकार करची. आम्हा समीस तालियां बराबर. बाब ऑल्विंदांती वृत्तेन शिक्षक जायते संगती विशांत जायते कडेन टॉक दिवन तांकां टॉक दिवंक वेतात. सांगतच एक उत्तम कार्यनिर्वाहक तांचेच म्हणल्या शैल्यांत सबार कार्य तांणी सोबयल्यान. एक बरो नाटकीस सबार नाटकांनी अभिनय केल्ले आसा. एक बरो कवी जावन आसून बऱ्यो काणयोय बरयता. सांगतास लेखनां बरयता. त्या बराबर फोंडा सोमिस्तेर फिल्मांत चामोदरो पात्र होगलीक एक फावो जावन आसा. मुखल्या सप्टेंबर 26 तारखेर रिलीज जावच्या माय डियर फादर फिल्मांत तांणी अभिनय केला म्हणून सांगूंक म्हाका वर्तो संतोष भोगता. ही तांची मोठवी वळख सांगचे तर आनी सबार संगती आसात. आनी मुखार बाय प्रिता मिरांदा हांची वळख सांगची तर सान लुईस कॉलेज कोंकणी संस्थांत कोंकणींत पोस्ट ग्रॅज्युएशन डिप्लोमा हांणी संपयला. फादर मुल्लस मेडिकल कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफिसांत वावर करून आसा. कोंकणी पत्रां ई मॅगझीन फिर्गज पत्रांक 2018 तावन बरोवन आसा. पोएटिका आनी कर्नाटक साहित्य अकादेमीच्या काव्य गोश्टींनी सबार फावटी कविता वाचन केल्यान. भुरग्यांच्या कविता स्पर्धांत वरयणार जावन सेवा दिल्ली तांकां अनुभव आसा. कर्नाटक लेखक संघ दिवो पत्र राखणो असल्या पत्रांनी मांडून हाडिल्ल्या साहित्यीक स्पर्धांनी इनामां जोडल्यान. कविता बरोवनच्या संगी काणयोय बरयता आनी तिच्या काणयेक इनामी लाभले आसा. सांगतच कोंकणी नाटकांनी तिणें नटन केल्लें आसा. आनी आतां मुखलो वेळ हांकां हांव सोडून दितां आनी ही कवी कश्टी बरी जावं दी म्हूण आशेता. देव बरें करूं. आज श्री संघटन असो रुप्योत्सव या फिरगजीचो त्या बाबतीन एक बरें कार्य आसा केलां आनी जयलक्ष्मी आमचे म्हणटात त्या खातीर आमी इल्लें उणें सांगयात. त्या खातीर बाय तूं सुरवात कर. देव बरें करूं. बाब ऑल्विन बोबरी सांज वखदां तुमकां समेस्तांक पावशिल्ल्या काल्याच्या ह्या सांजेर आनी प्रकृतीच्या गोपांताच्या ह्या सोबीत गंटलकट्टे गांवांत आमी सौर हांगासर सांगात जमल्या. सौर आमी कोंकणी मोगी
आमच्या सर्वांच्या काळजांत उमाळून असो कोंकणी मोग असो आमकां ह्या पाक्या पंदा एकठांय जावंक कारण जाला. नित्या धर्मायाची फिरगज गंटलकट्टे सोबिकार मानादेक बाप रोनाल्ड डिसोजा श्री संघटन तशेंच कॅथोलिक सभा गंटलकट्टा घटक हाच्या सहयोगान हें कार्य आज आयोजीत जालां. तशेंच पोएटीक असो गुरकार मानेस्त नवीन पेरेरांच्या मुखेलपणाकार 41वी कवी गोष्टी आज ह्या मंचेर आयोजीत जाल्या. तुमकां सर्वांक मोगाचो येवकार मागून ही कवी गोष्टी आमी आरंभ करया. आमी वेळाचो सदुपयोग करच्या इराद्यान पांच कवीचो एक पंगत केला. आमी नांवां आपयलेंच त्या कावेनी तुर्तांनी वेदीक येवन हांगासर आमची बसका स्विकार करची. तशेंच कविता वाचन करच्या कवींक एक विनंती आसा. तुमचे नांवां आपोवन सांगलें तुमी तुमची कविता शिदा कविता वाचनच करची. जर तर तुमकां थोडी ओळी रिपीट करूंक जाय जाल्यार गरजेचें म्हण बगले तुमी रिपीट करियेत. वेळाचो अभाव आसा जाल्ल्यान आमी हें येवजन केलां. कविता मात सदर करा. ताच्या विशयांत ಸಾರಾಂಶ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಕಾಂಯ್ ದಿನಕಾರ ते ಒಂದು ಪುಟದ ಮೀರದಂತೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ರೆಡಿ केल्या उपरांत मागीर तुमी दिव्य. आतां 5 कवी कवयित्रींक वयर आपयता. तुमचीं नांवां आपयलेंच तक्षणच तुमी वयर येवचें आनी वेदीचेर बसका तुमी स्विकार करची. बाय लिली कार्डोजा गंटलकट्टे, बाय सुनीता शांती ताकोडे, बाय मारिया पिंटो कुलशेकर, बाप सुनील गोंजाल्वेस मळ्यांतार, बाप पेद्रो प्रभू ताकोडे. एक ताळी दिव्या. असोय गुलोब म्हणयेत नेंगी. तर आमी कवी गोष्टी आरंभ करया न्ही. तयार आसात न्ही सकळ. आतां पयली कवयित्री तुमच्याच गांवची बाय लिली कार्डोजा गंटलकट्टे. तुमी मुखार येवचें. ही कवयित्री गंटलकट्टेचीच. हांगासर आशिल्ल्या सर्वांक तुमकां तिची वळख आसा. आतां बाय लिली कार्डोजा तुमचे मुखार तुमी तुमची कविता वाचची. युवा जाणांनो जागे जया, आलसीपणाक पाट दिया. युवा सकत जावन आसा देवाचें देणें. बऱ्यान पडल्यार जावचें ना कांय उणें. युवा सकत जावन आसा देवाचें देणें. बऱ्यान पडल्यार जावचें ना उणें. वेळाक महत्व दिया समजणेन. वेळ विबाडचे नाका मिडिया फाटल्यान. आमाल सेवान मादक द्रव्यां नाका. घरान तुजे मागण्यार जार केदींच सुकय नाका. शिकलेल्या शिकपाक मेळोंक ना म्हणून काम. चिंतून तकली तुजी कर नाका उन. काम ल्हान तरी कर ते मोगान. तेदना लाभतलो तुका मान सन्मान. काम ल्हान तरी कर ते मोगान. तेदना लाभतलो तुका मान सन्मान. वडिलांच्या पयशांक भुल नाका. जोड तुजी तांकां दिवंक विसर नाका. उगडास दवर वडिलांच्या गामाच्या तेंब्याचो. हुस्को घे तुज्या भावा भयणींचो. उगडास दवर वडिलांच्या गामाच्या तेंब्याचो. हुस्को घे तुज्या भावा भयणींचो. कुमक तुजी जावं ती व्हड या ल्हान. देव तुका भरतलो आशिर्वादान. तेदना मोतीक तुज्या लाभतलें समाधान. जिवी तुजें जावंक पावतलें नंदान. तेदना मोती तुज्या लाभतलें समाधान. जिवी तुजें जावंक पावतलें नंदान. सोमेस्तांक देव बरें करूं. सकारात्मक चिंतपान विणलेली कविता. हर एका घरांत जर तुमचे तळी व्यक्ती पाठिंबो दिवची व्यक्ती आसा तर ते कुटामणी जाकी बागी. बोवापूर बायची कविता बाय लिली बाय परबी तुमकां.
आमची दुसरी कवयत्री सुनीता शांती ताकुडे. बाय तुम्ही मुखार येवचे. आमी सर्व वाडल्या जाल्यार आमच्या भुरगेपणाचे दीस आमच्या मोतींत रिजिस्टर्ड आसात. आतां आपल्या भुरगेपणाचे दीस ते उगडास हाडूंक आमच्या मुखार येता बाय सुनीता शांती. सोमेस्तांक देव बरें करूं. म्हज्या कवितेचें नांव जावन आसा म्हजें भुरगेंपण. दीस ते आदले भुरग्यापणाले, दीस ते आदले भुरग्यापणाले, हातीं पोतें बुती सातें घेवन इस्कोलाक गेलोले. पावसाक भिजून उदकांत खेळून मजा मारून, पावसाक भिजून उदकांत खेळून मजा मारून, वेताल्या संगी हाताक हात घट्ट धरून. ना नशीब आयच्या भुरग्यांक आसलोले ते आमच्या काळार, ना नशीब आयच्या भुरग्यांक आसलोले ते आमच्या काळार. घरास येता मोटार स्कुटर बस्सां कारां नमन्यावार. पावसाक भिजोवंक सांगता सोलोंक ना कांय खबर. पावस पडटास मागतात आर्दोस, राजा मेळटात साबार. रिती बुती घेवन हातीं फाटीं येता, आपयतालीं आमकां रुखा फांटेर उमकोड घेवची बेनसाण निळशीं. रिती बुती घेवन हातीं येता फाटीं, आपयतालीं आमकां रुखा फांटेर उमकोड घेवची बेनसाण निळशीं. बुके पोट खावची आशा, बुके पोट खावची आशा, बुती सगळी बेनसांनी भरची, बुती सगळी बेनसांनी भरची. खावन जातास उरता जिबेर केल्ल्या बेनसांची निशाणी. घरची मेटां कांपोवंक लागतात, बिरांत दोस्ता जायती. घरची मेटां कांपोवंक लागतात, बिरांत दोस्ता जायती. तवळ ओडबाव दिता उपाय, जीब जाताली काजू कोल्यांनी सफाय. पूण आतांच्या भुरग्यांक हें कांय कळीत ना, पूण आतांच्या भुरग्यांक हें कांय कळीत ना. बेनसां कणेरां पोडकोळू सांफेरां कितें म्हणलेंच खबर ना. स्विगी मॅगी बर्गर पिझ्झा शिवाय कितेंच जिबेक रुसाना. आदल्या कानाची रूस आनी गटाई आतांच्यांक बिलकुल वर्गना. दीस ते पावशिले वारें पावसाक सत्री उबोवन वेलोले, दीस ते पावशिले वारें पावसाक सत्री उबोवन वेलोले. थंड युवांत भिजलेल्या आंगार दीस पुरते टिचरीच्या फुरफुऱ्यांक सोंसलेले, दीस पुरते टिचरीच्या फुरफुऱ्यांक सोंसलेले. आतां ना कोण भिजता, ना कोण लसता, ना कोण चलता. फकत भुरगीं हळद पावसाकी राजा आशेवन मागतात, फकत भुरगीं हळद पावसाकी राजा आशेवन मागतात. देखून तुमिस्ता DC आमचो मुल्लई मुगिलान ट्रान्सफर घेवन चलतेच रावता. देखून सुमिस्ता DC आमचो मुल्लई मुगिलान ट्रान्सफर घेवन चलतेच रावता. देव बरें करूं. कशी असली कविता? बरी असली न्ही. आज पावस आयल्यार भुरगीं राखून रावतात, फाल्यां रजा मेळटा म्हण. आमच्या भुरगेपणाचे दीस उगडास करयले बाय शांतीन. परबी तुमकां बरी कविता. आमची मुखली कवयत्री बाय मारिया पिंटो कुलशेकर. तुमी मुखार येवचें. ही आमची मलगडी कवयत्री आमकां सर्वांक मेल फंक हर एका कवी गोष्टींनी उर्बेंती भाग घेता. बाय मारिया, तुमच्या उमेदीक कोंकणी प्रती तुमच्या मोगाक आमी तुमकां अभिनंदन पाठयता. सर्वांक म्हजे प्रणाम. म्हजे कवितेचें नांव आसा मोग करणार आपल्या प्रेयसीक. म्हज्या काळजा गोंड्या दिसताय तूं कितलें सोबीत. म्हज्या काळजा गोंड्या दिसताय तूं कितलें सोबीत. निळशे दोळे मोरा पाक उसयतना दिसतात आकर्शीत. निळशे दोळे मोरा पाक उसयतना दिसतात आकर्शीत. वोंटा भितर दाळंबाच्या बियां परी दिसचे धवे दांत. वोंटा भितर दाळंबाच्या बियां परी दिसचे धवे दांत.
माथ्यात थावन पायांगोळ लांबचे रश्माळे तुझे काळे केस. माथ्यात थावन पायांगोळ लांबचे रश्माळे तुझे काळे केस. पिकलेल्या तेंडल्या भाशेन तांबडे तांबडे ते वोंड दिसताना, पिकलेल्या तेंडल्या भाशेन तांबडे तांबडे ते वोंड दिसताना, मोगाल कोमल गुलाबाच्या पाकल्यासारखे आपडताना, मोगाल कोमल गुलाबाच्या पाकल्यासारखे आपडताना, मेरवाच्या 2 पिलासारखे उभार सोबायाची असताना, मेरवाच्या 2 पिलासारखे उभार सोबायाची असताना, साळाक वाऱ्याक धरलेल्या परी पेंकाड हालता तूं चलतना, साळाक वाऱ्याक धरलेल्या बरी पेंकाड हालता तूं चलतना, सगळी तुजी कूड सोबायाचे अद्भुत कणस, सगळी तुजी कूड सोबायाची अद्भुत कणस. चोरलें तुवें एकाच नदरेन म्हजें काळीज, चोरलें तुवें म्हजें एकाच नदरेन म्हजें काळीज. सवकास चलतना तूं कानार पडटा पायजणाचो आवाज, सवकास चलतना तूं कानार पडटा पायजणाचो आवाज. दाका सोऱ्या प्रास मधुर मोवाळ उलोणें तुजें, दाका सोऱ्या प्रास मधुर मोवाळ उलोणें तुजें. सगळ्यांक आपूण दाखयता म्हजी प्रेयसी खाजार जावची होकल, सगळ्यांक आपूण दाखयता म्हजी प्रेयसी खाजार जावची होकल. वेगीनच एक जावया, मोग एकामेका थंय वांटून घेवया, वेगीनच एक जावया, मोग एकामेका थंय वांटून घेवया. घरभर भुरगीं आमची खेळटाना तांचे संगी आमी नाचया, घरभर भुरगीं आमची खेळटाना तांचे संगी आमी नाचया. नात्रां हुणतुरां शेणतुरां संगी निमाणे दीस संतोषान सरया, नात्रां हुणतुरां शेणतुरां संगी निमाणे आमचे दीस संतोषान सरया. देव बरें करूं. बरें. एका काव्य गोश्टीन हांवें सांगलें की चलयो वा स्त्रियो कित्याक सोबीत म्हूण, हांगाच बरो सोबीत आसात. कित्याक आदीं न्हू दादले कवी जाल्ल्यान तांणी स्त्रियांक होगोळसिल्लें म्हूण तें आतां हांवें उतर फाटीं काडचें पडटा. मारयेबायन कशें होगोळसिलां म्हणल्यार एका चेडवाक एक दादलो इतलो कांय होगोळसून ना, तितलें होगोळसिलां म्हणल्यार ती तांचे इतल्याकच सोबीत म्हूण. आनी खंडीत जावन वयतें, पूण पॉप्युलेशन कंट्रोलचो मिनिस्टर म्हणी आयकत तर जाल्यार नात्रां पोणतुरां शेणतुरां ओटूक खेळाचें म्हूण तुका मोन आसा म्हळ्यार तो कांय शिणू सारीत. बरयंतली कविता. आतां स्त्रियेन खेदाळाय आपूण सोबीत म्हूण जी तिजे मारयेबायेक 2 ताळयो. मुखलो कवी आसा मानेस्त सुनील कोन्साल्वीस मोड्यांतार. हो उर्बेवंत कवी मोड्यांतारचो उर्बेन तो कविता बरयता. सुनील कोन्साल्वीस तुमची कविता तुमी सदर करची. म्हज्या कविताचें टायटल आसा वाटसुरे सुणे. स्ट्रीट डॉग म्हणटा तें. राता बिदीनी सुमकून गांव सगळो भोंवून आसा ये मनशा हांव बेकार. राता बिदीनी सुमकून गांव सगळो भोंवून आसा ये मनशा हांव बेकार. ना म्हाका घर ना खंयचेय बिडार, एकसुरो हांव ह्या सोबीत संवसारार, एकसुरो हांव ह्या सोबीत संवसारार. पेंट सगळी भोंवून आसा, पेंट सगळी भोंवून आसा, पोट म्हजें भरूंक आशेता. कोण कितें दीत म्हूण राखोन आसा, दिसपट तो ग्रास जोडूंक राखोन रावता. कोण कितें दीत म्हूण राखोन आसा,
दिसपडतो ग्रास जोडूंक राखून रावता. हे मनशा कित्याक तूं इतलोय क्रूरी, हे मनशा कित्याक तूं इतलोय क्रूरी, कित्याक रागाची दिश्ट तुका म्हजेरी, कित्याक रागाची दिश्ट तुका म्हजेरी. म्हाकाय जिवीत सारूंक ह्या संवसारान तुजे परीस जिवंक आसा स्वास कुडीन. म्हाकाय जिवीत सारूंक ह्या संवसारान तुजे परीस जिवंक आसा स्वास कुडीन. गांवांत थोडे आसात बरे समारियागार, गांवांत थोडे आसात बरे समारियागार, दितात खाण आनी जेवण आमकां दारार, दितात खाण आनी जेवण आमकां दारार. दाखयतात मोग आनी सांगात ओड विश्वासान, दाखयतात मोग आनी सांगात ओड विश्वासान. आमी दाखयता तांकां मोग मैपास, आमी दाखयता तांकां मोग मैपास. वाटसुरी उडयतात आमकां पळोवन फातर, वाटसुरी उडयतात आमकां पळोवन फातर. आमी कितें केलां पातक ह्या संवसारान, आमी कितें पातक केलां ह्या संवसारान. उडया फातर तुमकां लुटून खावच्या व्यक्तींक, उडया फातर तुमकां लुटून खावच्या व्यक्तींक. बरी जातली वेवस्था आपापींस समाजेंत, बरी जातली वेवस्था आपापींस समाजेंत. देव बरें करूं. कोणाय लागीं आसल्यार मात्र तांकां महत्व, चलवाल्यांक वयर उखलोवंक इल्लें प्रयत्न सगळ्यांचे उणेंस. भोव अपुरबाय रितीन कविता सादर केल्या बाब सुनील, परबी तुमकां. आमचो मुखेल कवी बाब पेद्रू प्रभू ताकोडे. ह्या गांवांत साबार कवींनी जल्म घेतला. कवितेची कुळार म्हणून हो गांव नांवाडला. वय आता तुमचे मुखार बाब पेद्रू प्रभू ताकोडे. समेस्तांक म्हजें वंदन. आज हांव म्हजी थोडीं चुटुकां सादर करूंक आयलां. आज कविता नाका चुटुकां मातशें म्हणून वंदलें. तुमकां सगळ्यांक कळीत आसा दाक्त्यारा विशयांत बरे दाक्तेरी आसात. मनशाचे म्हळ्यार पिडेस्तांचो हुस्को आसले मनशापणाचे दाक्तेर आसात मस्त, आनी थोडे तशेंच पयशे करचे आसात जीव काडचे. आनी हांच्या पैकी एकलो दाक्तेर. ह्या दाक्तेरा विशीं वैद्यो नारायणो हरी, वैद्यो नारायणो हरी, धाकतेर ते देवा बरी अशें केन्नाय सांगतालो आमचो हेरी. वैद्यो नारायणो हरी, धाकतेर ते देवा बरी अशें केन्नाय सांगतालो आमचो हेरी. व्हर ताप आयलो म्हणून धाकतेरा लागीं गेलो, धाकतेरान वखदां दिलीं आनी हेरी गेलो देवा घरी. दुसरें आसा बडाय. बडाय वस्तू गेल्ले गेल्ले कडेन बडाय उलयतालो. आपूण करोडपती म्हूण सांगतालो. वस्तू आमचो गेल्ले गेल्ले कडेन ताचीच बडाय उलयतालो. हांव करोडपती म्हूण सांगतालो. काल हांव वाटेन येताना पळयलें शेजाऱ्याच्या माडाचेर नारळ विंचून उरतालो. वा वा. तिसरें आसा खास आनी मास. एकच तुज्या बोल्सांत कास आसाचें, बोल्सांत कास आसाचें, नावे तुज्या रट्ट्यांत मास आसाचें. एकच बोल्सांत कास आसाचें, नातर रट्ट्यांत मास आसाचें. कास आसल्यार तुका मान मेळटा आनी मास पळोवन दुस्मानी पळटा. चवथी आसा सांबाळ. हांव मरे बेकार आसून काम ना देखून बायलेक धाडलें कामाक. हांव बेकार आसलो देखून काम ना म्हणून बायलेक धाडलें कामाक. आतां ती हाडटा म्हयन्या सांबाळ. आतां ती हाडटा म्हयन्या सांबाळ. घरांत पांघरून न्हिदता कांबळ आनी म्हाका सांगता म्हजीं उस्त्रां हितून चोंबळ. पंचवें मिरनीचे बायल. सक्टांच्या बायलांक सूख, मिरनीच्या बायलेक केदाळारी दूख. सक्टांच्या बायलेक सूख, मिरनीच्या बायलेक केदाळारी दूख. म्हज्या बायलेक हांवें मिरनीचें बायल म्हणचें, कित्याक म्हळ्यार ती सदांय म्हाका वाडटा पेज आनी लोणचें. आरामस जळारींक धांवडोंच्या इराद्यान वास्कोच्या बायलेन ताच्या न्हिदच्या कुडाक दुवर घाल्लो. जळारी आतां खंडापट आसा. जळारी धांवडोंच्या इराद्यान वास्कोच्या बायलेन ताच्या न्हिदच्या कुडाक दुवर घाल्लो. वास्को भोवडो उस्वास मधून मेलो.
आता निमाणे सत्वे एडिक्ट. म्हज्या बायले एका हांवें ताकीद दिल्ली पळयनाय म्हणून टी व्ही सिरियल. म्हणजे बायले एका हांवें ताकीद दिली पळयनाय म्हणून टी व्ही सिरियल. आतां बायलच जाल्यार सिरियस. म्हाका सदां उपास. देव बरें करूं. वा वा पेद्रमा, तुमची चुटकां हास्यभरीत असली. भोव उत्तम रितीचें सादरपण परबी तुमकां. पेपरा एकत माथ्यार केस आसाचे नाजाल्यार ओंटार मिशी आसाचे. तुजी मिशी परजळटात आनी तुजी चुडकांय परजळटात. देव बरें करूं. सुंकणदाराच्या परवणगेन एक ल्हानशी ब्रेक. मोगाच्या हांगा हजर आसल्या तुमकां सुमेस्तांक आतां आमच्या फिरगजेंतली ताल्यांतवंत भुरगीं सामादर तेरेज मानकर्न एक पोद सादर करतात. ताळयां बराबर भुरग्यांक स्वागत करया. भुरगीं येता आसतनांत नांव सांगतना हाय करा. मर्वेन डिसोजा खंय आसा? ओके. एल्डन पेरेरा, एथन मिरांदा, इयॉन लिविस, लियाना पेरेरा, एनोरा डिसोजा, रिया तावरो, एनोरा मेंडोन्सा, सारा डिकुन्ना. संगत दितात सॅम्युएल मिरांदा आनी तशेंच प्रज्वल पेरेरा. आतां तुमच्या समोर आमची माणकुली भुरगीं.
अपूर्वेचें पोद सदर केल्ल्या भुरग्यांक अभिनंदन पाठयता. एका भुरग्याचें नांव सून गेलें, अलिशा सांतुमायर. आय ओके, व्हेरी गुड. आनी आतां कवी गोश्टी मुखारून वेता. मुखली पंक्ती आसा, भोवमानेस आनी मानेसीन कवी आसात. वेदीचेर तुमकां आपोवण दिता. एडवर्ड लोबो, लोल्ला उजरे, बी विन्सेंट डिबेल्लो ताकोडे, वलेरियन मोरोस ताकोडे, बाबाल्विन मिनेस आनी अविटा सांतुमायर शिरताडी, एडविन पिंटो गंटलकट्टे. एक चेअर एक्स्ट्रा दुर्जे पडटा घेवन ट्रान्सफर न्ही. सो एडविन पिंटो उपरांत येयात. परत तुमकां स्वागत. आमचो मुखलो कवी बाबा एडवर्ड लोबो, बहुभाषा कवी. रेडिओ सारंगांत तांची वृत्ती आसोवची तांची प्रवृत्ती. आतां तुमचे मुखार एडवर्ड लोबो. सर्वांक म्हजे प्रणाम. हांवें थोडी चुटूक काडल्यात. चुटुकाचें नांव आसा व्यत्यास. तो बरें करतालो, ताच्या नाकार राग आसलो. सकड्यांनी ताका नाकारलो, तो नाकारी जालो. हाच्या वंटार मोव आसलें. तो सर्वांक मोगाचो जालो. तो मोव वांटीत वांटीत वीक वांटूंक लागलो. वीक पियेले ते वा अद्भुत अमृत म्हणा लागले. दुसरें चुटुक मेटा. तुज्या मेटा संगी म्हजी मेटां मेळयलीं हांवें. तुज्या मेटा संगी म्हजी मेटां मेळयलीं हांवें. चलता चलता तुजी मेटां दिसलीं नात. चलता चलता तुजी मेटां दिसलीं नात. तूं उबोन गेल्ली. तिसरी चुटका वकात. धाकटेऱ्यान साबार वखदां दिलीं.
पिडागूण जावंक ना. जेन्ना तुवें सोबीत हांसो दिलोय पिडागूण जाली. जेन्ना तुवें सोबीत हांसो दिलोय पिडागूण जाली. बडाय कश्टान एका चेडवाचो मोग आपणायलो. चेडवान विचारलें तुजे लागीं कितें आसा. हांवें हृदय फुलोवन अमिताभ बच्चना बरी म्हळें मेरे पास माँ है. तशें जाल्यार तूंय नाका तुजी माय नाका म्हाका नाका माँ म्हणून चेडूं चलतच रावलें. नशीब पावस जोर येवं नासलो. तूं भिजो नासलें. पावस जोर येवं नासलो. तूं भिजो नासलें. सत्री घेवन तुजे लागीं येता म्हणटना पावस रावलो. सत्री घेवन तुजे लागीं येता म्हणटना पावस रावलो. समजचो तो समाधान सोदतलो. तो सक्कड कडेन समाधान सोदतलो. सामा आसल्यार समाधान मेळटा म्हण तो नेनासलो. सामा आसल्यार समाधान मेळटा म्हण तो नेनासलो. देव बरें करूं. वा वा एड बाबा तुमचो चुटुकांचो पावस बरो आसलो. भोव उत्तीम चुटिकां तुमची परबी. मुखलो कवी आसा लोल्लो उजरे. उजरे जावन आयला 5व्या प्रकृती मदलो. आमकां सिजना प्रमाणे एक एक उत्सव पावसांत गाद्यांत खेळ आनी एक वन महोत्सव आनी आटिडोंजी कुटा अशें सामचे वन महोत्सव येवनच्या वर्साय जाता मुखल्या वर्साय जाता आनी मुखल्या वर्साय जाता. वन महोत्सवाचो पोंड तोच जड दुसरें. आमचो वन महोत्सव खंयच्या अर्थान खंयच्या रितीन आसा उजरेकार सांगता आयका. म्हजी कविता आसा पेद्रोचो वन महोत्सव. त्या संघटनान वन महोत्सव आचरण केल्लो. साबार झाडां तांणी लोकांक वांटलीं. म्हज्या शेजारचो पेद्रो ही थंय पावल्लो. 25 झाडां घेवन तो पाटीं घरा पावल्लो. झाडां खंय लावची म्हूण ताका कळीत जालें ना. कित्याक म्हळ्यार ताच्या हितलांत आतांच ल्हान व्हड रूख मस्त आसले. सगळी रात आलोचन करून ताका न्हीद पडली ना. फांच्या फरार ताका एक आयडिया जळकळी. सकाळीं उठलेंच हितलांतले सक्कड रूख ताणें खातर न्हिदायले. खाली पडल्या जाग्यार 25 नवीं झाडां लायलीं. 15 दिसां उपरांत झाडां पळोवंक पेद्रू हितलाक गेलो. शेजारच्या कात्रिनाच्या बोकडेन झाडां खावन सत्यानाश केल्ली. अशें पेद्रूचो वन महोत्सव संपलो. देव बरें करूं. मुखलो कवी आसा मानेस विन्सेंट डिमेलो टाकोडे. हांकां आयकोनचें ते फेस्त हांचो ताळो से गडगडो आनी पुरतो पिकला तो उतरांनी. विकास म्हळ्यार रस्ते आनी काट्टोणां व्हडलीं व्हडलीं शहरां म्हणून आमी समजता. पूण ह्या मदें आमचो सुनियोजीत विनाश कसो जाता म्हणलें आमकां समजच ना. विशय सबार आसात पूण हांव दोनांचो मात्र हांगा उल्लेख करतां. म्हज्या कवितेचें नांव आसा तुजो विनाशच देशाचो विकास. केन्ना GDP चडटा देशाचो विकास जाता म्हणटात अर्थशास्त्री. पूण देशांत लोक कित्याक पिडे शिडेन मरता म्हण विचारचो ना खंयचोय मंत्री या तंत्री. GDP चडोवंक दितात सर्व लोक योगदान. पूण जातात कित्याक थोडे भिकारी आनी थोडे श्रीमान. आदीं आसतलें हर एक घराक एक पुणी गोरू. उठ जय पडतलें फांत्यार वेगी तांदलें दवरूंक. पुरतें उजवडच्या पयलें
गुड्याक रानाक शेताक चेंबू घेवन वचून कूड हळू जातली थंय 10-15 मिनिटां बसून. आतां ना गाय गोरू फांत्याचें काम ना कांय करूंक. उठचेंस सूर्यो जणेरांतल्यान तिळटना बेड्टी बिडी ओडून न्यूजपेपर घेवन अटॅच्ड टॉयलेटांत पोट सारकें नितळ जायनासतना गॅस डायबिटीस BP चडतना वैजांचेर वैज जातना कंपन्यांचें प्लास्टीक ताट्टें बालदी ब्रश वापरतना कोमोडाच्या नितळेक सदां ॲसिड निळशें घालतना कोमोडाच्या नितळेक सदां ॲसिड निळशें घालतना प्रगती जाता रे देशाची. कंपन्यांक व्यापार दिवन GDP वाडतना देखून तुजो विनाशच देशाचो विकास. दुसरें, असली तेन्ना गांवांनी कन्नडा माध्यम शाळा बरें शिकोवन मस्त खेळून स्वस्थ आशिल्लीं आमचीं बाळां शहरांनी इंग्लीश माध्यम शाळेंनी जमयलीं पाळां. बंद पडलीं कितलींशीं शाळां शहरी वाऱ्याच्या बळान. बसां गाडयो हांचो सर्व खर्च म्हणटना युनिफॉर्म स्कूल ट्युशन बूक म्हणून बॅगाचें वाजन वाडतना शहरांतलें विकाळ वारें उदक खाणां सेवतना पिडेस्त जालीं भुरगीं सारको विशेव पोशण मेळनासतना वस्तूर बूक देशाचो विकास. देव बरें करूं. बोवा परबायची कविता बाब विन्सेंट मिल्लो. देश आधुनीक जावन वेतना विकास जाता वा विनाशा कुशीन समकता म्हणून दुबाव उसारता. बाब विन्सेंट B. मिल्लो. कंडलगट्टे ताकोडेचो एक वांटो आनी उदक तेंच आनी ताकोडेंत जायते कवी फुल्ल्यात फुलोवन येतात परमळ फंगेते आसात. त्या पैकी मेस्त्री आसा मानेस वलेरियन मोरस ताकोडे जायते जाणांचें आयकता आनी तशेंच निरूपण दिता. हिंदींत एक बरी फामाद पिंतूर आयिल्लें पती पत्नी और वो हाचें तेंच हाच्या आनी तिच्या मदें आनी कोणगी आयलां खंय आयका. कवितेचो माताळो ग्रहण. आमच्या घरा अपूर्व जावचें ग्रहण आसा अशें आसची आमी तेगा मात्र हांव ती आनी तें चलता सुरसुरीत कारभार सदां त्रिंदादी आमचे मदें. थंय हांगा केदाळारे म्हजें आनी ताचें सोवें तिणें तरी जबरदस्तेन नाक थोडें रिगयलें. घरांत भरता काळोख तेन्ना ग्रहण तें सुर्याचें. आवय आनी पूत आमी आमचे भोवारी ताचें येणें वाऱ्या पावसा आवरा लोटा तशें तर घडोवन आयलें. सान्नें सगळें लिपता तेन्ना ग्रहण तें संद्रेमाचें. तोवळ तोवळ ह्या ग्रहणाकी विशव थोडो आसता.
सूर्या किरणां संद्रा सान्ने घरांत बरेंच सोंपता. माय सुने मध्ये वारे वा मोवा वाळोच वाळता. ग्रहण आमच्या घरांत मात्र केन्ना कशें लागता, वेळा काळाचे बाळ जावन कशें तें सुटोन वेता. म्हाका आनी तुमकां सोडा त्या रचणारा की तें कळीत ना जाता. परच्या पयर आमच्या घरा सोबीत नवाल घडलें. राणयेन म्हज्या जवळ्या भुरग्यांक कश्टांनी भंय घालें. बालशांच्या रडण्यान तांच्या बोबेन ग्रहणांक तडी पार केलें. देव बरें करूं. बरें, हांगासर सल्ल्या आमच्या पोयटिकाच्या 10व्या गोश्टीक हांवच हांगासर वयर बसलो. ह्याच पदरापान रोणीन ताचें उक्तावण केल्लें घुमट बडोवन. हे पिढी तुमी उक्तावण केलें शेवे दमोन. पुन्नसवी कवी गोश्टी, भंगरळी कवी गोश्टी हांगाच करया. त्या दीस उक्तावण कशें करतात, एक बडोवन केलें, एक दामून केलें, मुकलें गंटल कट्टे. पदरा पायल्या उपरांत गंटल कट्टकरांचे गंटलो आपले बरें वळटा. जायतीं जाणां उलोवंक शिकतात, जायतीं जाणां कार्यनिर्वहण करतात, जायतीं जाणां मुखेली जाल्यात. ताका कारण आनी प्रेरण ते. आनी हांगासर एकलो आसा आल्विन मेनेजस गंटल कट्टे, ताची मुखली कविता पेश करता. आल्विन म्हणलें केदाले तशेंच भारी हुशार. देव बरें करूं. 3 चुटुकां सादर करूंक प्रयत्न करता. सैरीक एक कारण मांयक बाबाक तांकां ना. घरा रांदूंक जण ना. घर सांबाळूंक जण जाय, देखून सैरीक जाय. आतां सैरीक एक कारण बाब सरला, मांय सरल्या, दोसचें कोणूच नाच. ट्राय करून पळोवया, त्या देखून सैरीक जाय. कांटो राना मोल्याच्या वाटेन चलतना पांयाक कांटो तोपलो तर, राना मोल्याच्या वाटेर चलतना पांयाक कांटो तोपलो तर त्या कांट्याक दुरसल्यार कांट्याचें सूख तरी कितें. त्या कांट्याक दुरसल्यार कांट्याचें सूख तरी कितें. त्या देखूनच आप सांगतलो, वाट पळोवन चल. सॉरी सूख घडतना सॉरी म्हणलें तर आवय सूख तीच दिवता. टिचर शिक्षा लायता, बापोय मोतींत करगता. प्रेमिका मुडो पुगयता, बायलेची कायल तापता. गोव तंड नेवता, याजाक पाताक बक्षिता. जर सूख घडतना सॉरी म्हळें तर, जर तेंच सॉरी पोपसा भितर रिगिल्ल्या शितान म्हळें तर उस्वास रावता, काळजा उडी बंद जाता. पोपसा भितर रिगिल्ल्या शितान सांगलें तर उस्वास रावता, काळजा उडी बंद जाता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. ह्या सोगां भितर सदेव श्री येतूं शिरताडीची ही. आनी कोरोना काळार आमी पळयलें तितलें बट्टन बट्ट चॅनल श्री संघटन सत्य सांगाचे कोणी पळोवना मू. बट्टन बट्ट चॅनल पळयलां गे. आं खंयचें चॅनल तें रांदचें कशें म्हूण पुरा स्त्रियांनी म्हज्या बायलेक धरून पळयल्लें रांदलें एक्की ना.
ताच्या उपरांत जायते जाणांनी सुरू केलें हे रांदचें तें रांदचें. अकरेक सांगचें लायक करा, शेअर करा, घंटो लया म्हूण घंटो बडया. आतां ही तीच सण आयल्या. लायक शेअर अँड सबस्क्राईब बघी सबस्क्राईब. अविता शिरताडी. म्हज्या कवितेचें नांव यूट्यूब रेसिपी. काल म्हणले परी आमचें काजर जाल्लें. कळोव ना कशें 25 वर्सां उबलीं म्हणलें. जिबलेव गड्ड जालो. म्हज्या बायलेक संवसार दिसना जालो. कित्या म्हणटात आमच्या भुरग्यांनी ताका फोन आयार जावन दिल्लो. आमच्या भुरग्यांनी ताका फोन आयार जावन दिल्लो. बायलेक म्हज्या रांदचें पिशें. आतां यूट्यूबार सदां सोदता नवी नवी रांदपा रांदची म्हूण कशें. आतां यूट्यूबार सदां सोदता नवी नवी रांदपा रांदची म्हूण कशें. आतां आमच्या घरांत यूट्यूब रेसिपीचें कारबार. कितें तरी डिफरंट ट्राय करीजे म्हूण बायलेचें सदांच रजार. कितें तरी डिफरंट ट्राय करी जाय म्हूण बायलेचें रजार. तारल्या बांगड्याच्या कडयेन ती आयला नवें साव. फळे पानपळे करूंक जाय म्हणटा अमेझॉनांतलीच कायल. शिताक तांदूळ घालूंक जाय आतां यूट्यूबाचो आदार. शिताक तांदूळ घालूंक जाय आतां यूट्यूबाचो आदार. रेसिपी पळोवन हांव कितें उणिंगी म्हणून बायलेनी सुरवातला यूट्यूब चॅनल. आतां दीस आनी रात ताच्या तोंडान घासतात फकत 3 शब्द. आतां दीस आनी रात ताच्या तोंडान घासतात फकत 3 शब्द. लायक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. नवी नवी पक्वानां हर एका दिसा आमच्या घरा खंयचें खावचें खंयचें सोडचें म्हूण चिंतून खंगाल जालां. नवी नवी पक्वानां हर एका दिसा आमच्या घरा खंयचें खावचें खंयचें सोडचें म्हूण चिंतून खंगाल जालां. घरचो पेटो सयत यूट्यूबाचो उपकार बावडूंक लागला. आज एक नवल घडलां. व्हिडिओ करूंक गेल्लें निसरोन आंगणान पडलां. पावसाक भिजोन बायले सांगता मोबायलांनी कोणसो धरला. पावसाक भिजोन बायले सांगता मोबायलांनी कोणसो धरला. आतां बायलेचें यूट्यूब व्हिडिओ पळोवन रांदचें बाग म्हज्या वांट्याक आयलां. आतां बायलेचें यूट्यूब व्हिडिओ पळोवन रांदचें बाग म्हज्या वांट्याक आयलां. देव बरें करूं. बरें, वॉशरूम त्या कुशीनच आसात. आनी आतां एक आमी ब्रेक काण घेता. एक नास पयल्यान पयलें आदली रीत मोडला आनी हांगासर वेदी सोबयल्या. तांगे घट्ट ताळयो दिवया. भोव आकर्शीक जाला. एक ब्रेके उपरांत मेळया. मोगच्छनो तुमची काळजां मनां हालोवन दलोवंक आमची आई सेवेची नगतिरां येदोळच तयार जाल्यान. लिशल कोरेया, प्रेझिल्ला रोड्रिगस, तुमचो हात उबारया. येस, लिशल कोरेया, प्रेझिल्ला रोड्रिगस, मेलिशा मिरांदा, निशल डिकोस्ता, विलोना अल्वारिस, शाइनी सिक्वेरा, रियोला पिरेरा, लीशा सिक्वेरा, जोस्विटा मिरांदा. या सवेरा मेरे तन भर से कचरा अंधेरा तेरी चांदीवा. रंग रेजा रंग मेरा मन मेरे रंगा ही जाने तन चाहे मन. सजरा सवेरा मेरे तन भर से कचरा अंधेरा तेरी चांदीवा. मैडम जी देसी फैशन में लड़ती होली में घोली मीठी इलायची हिले ऊंची फौरन रिटर्न नखरा बातें बड़ी है हाय फाय बिगला पिया पे एटीट्यूड वखरा झूमे ऐसे ना रोकी जाए ओ
जदों नचे बेबी सज धज लगदी है ठाई 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 दिल धड़ धड़ धड़के शोर मचे यूं देख से सा लग जाए मैं चल जाऊं बस प्यार बचे माथे पे पंख मोर कहते हैं माखन चोर बजाए बांसुरी बढ़ाया चित चोर ढूंढूंगी चारों ओर मिलेगा कोई और दूंगी मैं हाथों में मेरे दिल की ये डोर 'Cause Radha wants more Nothing like my jatt mahiya nothing like my mutiara nothing like some kangna shangna and long da lashkara boogie te boogie main kitna kholna I to go crazy ke jab bajte punjabi wedding song I to go crazy ke jab bajte punjabi wedding song ढोलों के बीटों पे मैं तो डोलना झुमका गिरा दे जो मिला ले अगर वो नजर से नजर मिटा दे नच के दिखा दे सबकी धड़कन भी कदम से कदम मिला दे जरा सी चाल के जाल बिछा के दिल को यूं बेहाल बना दे सारे दीवाने माने कदे की कोई ऐसी गौर देख लख लख परदेसी girl ain't nobody like my desi girl देख लख लख परदेसी girl सब तो सोनी सारी देसी girl who's the hottest girl in the world झुमका लगाई के she rock your world अड़ी मुट्ठी पड़ेगी बनाने गुरु तरामो बनाने गुरु काय तरामो गुरु का नदी नाल वरंडे आलिर नाल पे काय वरंडे अपूर्वायचो नाच सदर केल्ल्या सर 20 वयाच्या भुरग्यांक अभिनंदन पाठयता कपडो न्हेसून डॅन्स करूंक जाता म्हणून भुरग्यांनी दाखोवन दिलां हांकां प्रेरण जावन आसात आमचे श्री संघटन हांकां पळयल्यार कळटा देव बरें करूं आनी आतां कावी गोश्टी मुखारून वता परत तुमकां स्वागत आतां परत 5 कवी कवयित्रींक आमी मुखार आपयता तांणी मुखार येवचें बाब एडविन पिंटो गंटलकट्टे बाय नीता फेर्नांडीस बेळवाय बाब एंटोनी डिसोजा नेनिकल मानदिक बाप रोनाल्ड डिसोजा मानेस्त हेनरी मास्करेनेस गंजमटा सांप्रदायिक फेस्ताच्या दिसा हांगासर ICMच्या चलयांनी बरो नाच केलो कापडांनी नाच करचें अप्रूप पूण बरीं कापडां न्हेसल्यान जोगतें सांप्रदायीक नेसण
सांप्रदायीक काण आनी सांप्रदायीक वेदी त्या खातीर व्हडलो लालवीन बाबान सांगतना जायतीं जाणां तिशीं पळोवन नासलीं तांकां एक घट्ट ताळयो दिवया. बरी मिरयो काडून बरी अपुरबाय न्हेसल्यान ती. ओके बरी न्हेसचें बारी कश्टांचें आतां चेडवांक कापड न्हेसचें, लेगिंग्स वयर ओडचें, टॉप सकयल ओडचो, बारी सुलाब जाला आतां. पूण ह्या वेळार ताणें केलां त्या खातीर परबी पटयता. आतां मुखार आपयता वेदीचेर बाब एडवीन पिंटो. जायते जाण बदलूंक सांगतात आमकां. बाब प्रवणीत असले 50 आनी 2 आयतारांनी सरमाव दितात. 52 फॉर एवरी इयर सरमन आमी रेकॉर्ड केलो तर जाल्यार एक बुकूच काडयेत. ताच्या उपरांत सिजनल म्हळें हांवें पास्का फेस्तांत आतां 8 दिनां गाद्यांत एक खेळ आसले बरी. पास्कांत कालें आसता, रेतीर आसता. इतलें आयकोनी तांचे प्रवचन आयकोनी मागीर मोटिवेट आयकोनी पूण एडवीन पिंटो म्हणटा आमी बदलना, आमी तेंच बाय डिफॉल्ट आमी तेच, आमी बदलना कित्याक आयका. म्हणजे कवितेचें नांव जावन आसा आमी मात्र बदलना. आदल्यांनी प्रकृती जावन विंचलेलीं भलायकेचीं काणां, आदल्यांनी प्रकृती जावन विंचलेलीं भलायकेचीं काणां कितल्यांक कितलीं रुजतात कोण जाणा. आतां रेडीमेड आनी त्वरीत कणाच्या आशेन दुडू करसून पिडेक दिता आव्हानां. रासायनिका बळान वाडलेलीं रानवळी फळां, फ्रिजरांतलीं केदाळागी खाताना विकाळ कणाक कुडींत रिगोण, पिड्यान वळवळचीं आखरेचीं क्षणां, विकाळ कणां कुडींत रिगोण, पिड्यान वळवळचीं आखरेचीं क्षणां दोळ्या मुखार दिसल्यार आमी मात्र बदलना. आदलीं चलतालीं महिलांनी उबार तपकट वांटो, आदलीं चलतालीं महिलांनी उबार तपकट वांटो, आतांची कोण कितल्यो चलतात कोण जाणा. आतां धांवतात विमानां रैलां वाहनां, वेळाचो लेख घालून आमची मनां. गरजेक तयार केल्लीं उपकरणां वडपणान मर्जेक वापरतना, रीत मीत सुकोवन जावची भिरांकूळ अवघड मरना, रीत मीत सुकोवन जावची भिरांकूळ अवघडी मरना दोळ्या मुखार दिसल्यार आमी मात्र बदलना. आदी वेळार जोगतो पावस, पावसाकी जोगती नांवां, आदी वेळार जोगतो पावस, पावसाकी जोगती नांवां कोणें कितलीं आयकल्यांत कोण जाणा. आतां शिकपाची उंचाई नाका बेसाय, पणगील शेतां विणगी जाल्यांत राणां, प्रकृतीची ग्रेस्तकाय लुटून आदलो हवो आतां मेळना. गिमांत दगी उजो, पावसान करचीं लुकसाणां दोळ्या मुखार दिसल्यार आमी मात्र बदलना. आदी ल्हान घरांनी जायतीं जाणां मोगाळ म्हणा, आदी ल्हान घरांनी जायतीं जाणां मोगाळ म्हणा, आतांच्या रावळ्यांनी कितलीं कशीं जियेतात कोण जाणा. आतां दफ्तरांनी कामां मिटिंगां विजिटिंगां म्हणून वडिलांनी घरा पावची राती 9 उतरतना. मोबायल सिरियलां रिल्स पळोवन तोंड पळोवन उलोवंक वेळ मेळना. जोरोण मोगा बांद तुटून वेचे संबंद, जोरोण मोगा बांद तुटून वेचे संबंद दोळ्या मुखार दिसल्यार आमी मात्र बदलना. आदल्यांच्यो रिवाजी आदली संस्कृती आदल्यांचीं गाणां, आदल्यांच्यो रिवाजी आदली संस्कृती आदल्यांचीं गाणां कितल्यांक कितलीं मेसवतात कोण जाणा. अंतराळाक दिश्ट लावन आमी पाताळाक पावतना दोळे उकडचे वेळ उतरतना. आदले आमी सांबाळून वरयां मुखलीं पावलां काडतना, दोळ्या मुखलीं घडितां देखतना बदलनातल्यार आमची मनां, दोळ्या मुखलीं घडितां देखतना बदलनातल्यार आमची मनां. थोड्या वर्सांनी संवसारांत मनशा सावळीच दिसची ना. देव बरें करूं. देव बरें करूं. म्हाका तुमकां कुपनां दिल्यान तुमकां कवीची नांव कळी जायनासतना 11 वा चीट दिल्यान येना बरयचें म्हणून 11च्या कवीक दिनाका. तुमी नोट करा, फाटल्यान बरयत. मुखल्यान एका सायडीक नांव बरयल्यार जालें. जायत्या जाणांची तुमकां नांवां कळची नात, त्या खातीर उडास आसूं दी. तुमकां चीट दिल्या बस्साक दिवंक न्ही, बस फ्री स्त्रियರಿಗೆ मात्र. आनी ती चीट तुमी फाटीं दिवंक आसा, त्या खातीर उडासान उरनातल्यार फाटल्यान कवी बरयत. तुमी कवीचें नांव बरयत या. वापरन रुपका अपूर्बायेन बरयता
बाय नीता आतां वाचता आपली कविता. समेस्तांक म्हजो प्रणाम. हांव 3 चुटुकां सांगूंक आशेतां. पयलो बांद. पेंगटार आरावन माथ्यार वोवोन, पेंगटार आरावन माथ्यार वोवोन सांगात दिता तुजी तान बगोवच्या खातीर. आपली मुळ्ळी दोरी म्हाका तेदना तेदना गळपास दिता. बांयक देंवोवच्या कोळशा बरी हांव बुडटां कित्याक हांव बुडटां कित्याक मोग मुळ्ळ्या बांदांत बांदून घेतलां तुका. दुसरें गांयदोळ. तूं नितळ प्रकृती करताय विकाळ, तुजें मेळें गिळण करता माती इटाळ. भायर घालन कोयर जियेताय म्हजो वयर. पोट वोळण गळटा हांकार म्हाका नांस. सगळें मेळें कर्ण चिंताय तुनसू उंसू. आनी तिसरें फूल. रसनेंत सोबायेचो कुरो सोबाणांनी अर्पण हांव. हरसूंच्या देवाक निसरवच्या सेंड्याक मोग करच्या जोड्याक मावनशा मोड्याक. हरी एका दिशेन मोजीस नशा ए पिशा फुलच्या पयलेंस किमचिताय कित्याक बागानागी तुजी आशा. देव बरें करूं. स्त्रियेक आनी कोळशाक सरीकन, गांयदोळाक आनी मनशाक तुकोन आपुरबायेची चुटुकां बरयल्यान बाय नीता फेर्नांडीस बेळवायर. कवितेनी हास्य गळची तांची शाती. आतां तुमचे मुखार आपयता बाब आंतोनी डिसोजा नेनिकल. क्वायर. परवां आसा एक काजर, बरें क्वायर तयार करूंक सांगता विगार. 2 दीस दिल्ले आमकां अभ्यास, मेलवी आसलो म्हजे बराबर. म्हजें लटारी स्कूटर स्टार्ट जालें ना म्हूण पेलिसाचें बायक घेवन भायर सरलो. मोटो मेलवी बसलो म्हज्या फाटल्यान. पोलिसांनी फुंकलें बिगील. नातलें ताचे कडेन हेल्मेट, जाल्ली व्हडली फजिंत. मेलवी उडोवन धांवतना बायका सेवें हांव आसलो खणयेंत. 10 जाण पोरबले म्हूण हेरांनी म्हाका विचारतना, पुलिसाक एमर्जन्सी कॉल येतना म्हाका सोडून गेले जिपार बसून. अनाथ बायक मार जावन स्टार्ट जालें ना. आतां पात्तो ना मेलविसो. लोटून व्हरून तकलो हांव पावलो इगर्जेक. खजितोर गिटार घेवन जाला तयार. माक्कार करून हांसता मेलवी म्हजी अवस्था पळोवन. म्हज्या कश्टांक देवान दिलो आदार. फोट्टू बायक जाल्यार पावलो हांव क्वायराक. जालें बऱ्यान क्वायर, सोडलो स्वास निराळ. मिरसावन पळयतना मेलवी जाल्लो फरार. सदें हास्य गडीत कविता रुपार घालून वर्णिला बाबा आंतोनी डिसोजा. परबी तुमकां. आतां हांव मुखलो कवी तुमचो गंटलकट्टेचो नित्यादार मागीर फिरगजीचो विगार बरोवपी. आतां तुमच्या मुखार येता घेवन आपली कविता.
म्हज्या कवितेचें नांव कारण तुमस. फातर दांटून पडिल्ल्या भुरग्यान हाता दोंपराचें रगत पुसून रोडलो व्हडल्यान म्हाका बोट जोखून ओडोंक कारण तुंस वय तुंस. एका मार्काक फेल जाल्ल्या चेड्यान रागान पुरपुरोवन शिराप मागून पेपार दिल्ल्या मास्टराक म्हणलो दुरसोन फेल जावंक कारण तोस वय तोस. पयले फावटी लायब्ररीक भेट दिल्ल्या मनशान बुका वयली धूळ आनी वाळय पापडून लायब्रेरियनाक आपोवन म्हणालो रागान वाळय लागोंक कारण तुंस वय तुंस. आयिल्ल्यो सैरिक्यो सोडून चेडवान चेड्याक दुरसोन दुरसोन आंवकार उरिल्ल्याक बदलाम बापायक घालून म्हणाले लग्न जायनातल्या कारण तुंस वय तुंस. आड व्हरलेलें फोळकावन आदाव येवेन सरपाचेर आदावन येवेचेर बदलाम घालून पयल्या पातकाक भुमी वैकटांतली भायर पडून दुरसाली एकामेकाक कारण तुंस वय तुंस. आदी धांवन आतां पर्यंत घडोवन आसा हिंस संवसारांत दांपून आपणाची सूख उरोंक शाबीत हरयकलो म्हणटा कारण तुंस वय तुंस. देव बरें करूं. आपली सूख हेरांच्या तांपतेल्या विशीं बरेंकान बरयलां पद्रापानी. एक बोट दुसऱ्यांक जोगतना 3 बोट आमकां जोगतात खंय. भोव उत्तम रितीन वर्णिलां. बापानो तुमकां दिनवास. आमचो मुखलो कवी वृत्तीन शिक्षक बरो बरयनार. कोंकणीच्या हर एक कार्यांनी ते उर्बेवंत रितीन भाग ते घेतात. आतां तुमचे मुखार बाब एंड्री घेवन आपली कविता आनान हाडली बुती त्या बुतयेन काय आसा म्हूण आमी आयकुया. आयचो दीस आंतरराष्ट्रीय मलगड्याचो दीस. आमच्या मलगड्यांच्या मोगाच्या यादींत ही एक कविता. आनान हाडलेली बुथी. हेने शिरंदरेचो पावस आनी त्या पावसाची थंडाय. हेने शिरंदरेचो पावस आनी त्या पावसाची थंडाय. इस्कॉलाक वचोंक मोन ना म्हाका तरी मांयच्या वत्तायाक भायर सरलो. मायन म्हळें मडकेंत पेज आसा. शिंक्याक आसलें थोडें दही घालून जेवून वसरे पुता. आन तुजो हाडून येतलो दोनपराची बुती तुका. इस्कॉलांत हांव चिंतालो कितें धाडूंक पुरो माय दोनपराच्या बुतयेंत. हून शीत कुल्टाची चटणी वय तर कितली दादोसकाय. दोनपराची जेवणाची वास्ता घांट. दोनपराच्या जेवणाची वास्ता घांट आन पावलोलो म्हज्या क्लासी लागीं वेळार ठीक. उदक देंवतालें भिजोवन आंगा पांगांतल्यान. उदक देंवतालें भिजोवन आंगा पांगांतल्यान जावंक पुरो बुती हाडच्या दरवट्यान तडव जायत गाय म्हणल्या उद्वेगान. विसारतलो हर एका भुरग्या लागीं म्हज्या नांवान. जेवणा वेळार वॅरंडार भोंवची हेड टीचर ताच्या लागीं पावुल्ली. पोशाकರಿಗೆ ಒಳಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ती केवशली. नेना आन बावडो समजलो कितें दिवन भुती कोणाच्या हाती पाटी समकलो हांव पावच्या आदी. आनान हाडलेली भुती वेगळी उक्ती केली. वय हून पेज म्हज्या पसंतेची कुल्टा चटणी. तांतून आसली मांयच्या चटणीचो स्वाद आपुट्ट. कोणाच्यानच दिवंक तो ना जायत. मजेन जेवलो माय वयलो मोग आनी सडलो. सांजेर घराच्या आंगणांत तावूंस उलो दिलो मांयक. सांजेर घराच्या आंगणांत तावूंस उलो दिलो मांयक. ना तिची जाप ना. धांवता भितर सोयता कितें
माय पांघरो न्हिदल्या मदल्या सालांत. तापान आंग तापता तिचे. आयलोय गे पुता, आयलोय गे पुता, आयच्या दोनपराची भुती रुसली गी तुका. न्हिदलेली हांव तापान भुती तयार केली तुज्या आनान. न्हिदलेली हांव तापान भुती तयार केली तुज्या आनान. विजमी जालो हांव, विजमी जालो हांव. पयले पोवटी साकोन तोसो स्वाद आनाच्या हातासो, मांच्यास मोगासो. देव बरें करूं. केन्नाय आवयच्याच मोगान वाडल्यांक अचानक बापोयच्या मोगाचो अनुभव जाताना मोगाची उपमेळचो अनुभव जावन आसा ही कविता. अपूर्बायन वर्णिल्या बाप एनरी. आता परत एक ब्रेक आणि ह्या ब्रेक वेळार एक सुमधुर पोद सादर करतात आमच्या गंटल गटांची उदेनवंची नक्तेरां एनोरा मेंडोन्सा आणि तशेंच अलिशा सांतुमायर आणि संग दितात प्रज्वल पेरेरा, क्लॅप बॉक्सर सॅम्युएल मिरांदा आणि तशेंच गिटार रिशॉन डिकोस्ता. आम्ही आता एनोरा आणि एलिशाक ऐकूया.
अप अपूर्वायचे पोद सदर केल्ल्या बाई अलिशा आणि बाई अनोरा तुमकां अभिनंदन पाठयता. येदोळस तांणी उंचले साधन केल्लें आसा. दीस इज ए मॅटर जिगीबिगी तारांत ती फायनलिस्ट जावन आसात. तांकां मुखल्या दिसांनी चड बरें आशेता. अभिनंदन अलिशा आनी अनोरा. आनी आतां कावी गोश्टी मुखारून वेता. आम्ही कवी गोष्टी परत मंदरण वरया. मुखार पळयता परत 5 कवींक मानेस्त मॅक्सिम लुद्रे बोंदेल, मानेस्त पिंताम ताकोडे, मानेस्त एडी कार्डोस ताकोडे, मानेस्त स्टॅनिस्लाव सोस्किरे, मानेस्त लॉयड रेगो. आमचो पयलो कवी बाब मॅक्सिम बोंदेल मुखार येवचे. तांकां डावट जालो तो घेवन. बाब मॅक्सिम पोएटिकांत तांचो कवितेचो डेली डोज आसताच. बाब मॅक्सिमाच्या कवितेन मॅक्सिमम हास्य आसता. आतां तुमचे मुखार येवन तुमची कविता तुमी आमच्या मुखार येवन तुमची कविता तुमी सादर करची. सर्वांक म्हजे प्रणाम. आज हास्य ना मस्त हास्य आसता केदाळे देखून म्हजे इल्लें गंभीर आसूं दी म्हणून ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಉಚಿತ एक ಚುಟುಕು एक्स्ट्रा. व्यापार जीवनांत यशस्वी जायचे तर मोगारागाचो व्यापार कर. जीवनांत यशस्वी जायचे तर मोगारागाचो व्यापार कर. मोगाचें मोल सवाय दवर, रागाचें मोल बारीस म्हारग दवर. म्हजी कविता वेगळा आसार. पयल्या क्लासींत बसतना ताचें रडणेंच रडणें. कुशिल्या चेड्यान चॉकलेट दितना तें इश्ट जाल्लें. त्या दिसा तावन एकाच बंकार बसलेले, सांगाता शिकले, एकामेकाचो विस्वास जाल्ले. पयल्या क्लासीन बसतना ताचें रडणेंच रडणें. खुशिल्या चेड्यान चॉकलेट दितना तें इश्ट जाल्ले. त्या दिसा तावन एकाच बंकार बसलेले, सांगाता शिकले, एकामेकाचो विस्वास जाल्ले. एकाच जाग्यार कामाक टिकले. घरच्यांच्या दबावाक सयत वेगळे जायनातले. वायट सवयांचे दुस्मान प्रामाणीकपणी वावुरताले. एकामेकाच्या बरवशाक कितेंच आयब नातलें. एकाच जाग्यार कामाक टिकले. घरच्यांच्या दबावाक सयत वेगळे जायनातले. वायट सवयांचे दुस्मान प्रामाणीकपणी वावुरताले. एकामेकाच्या बरवशाक कितेंच आयब नातलें. दोगी वीज सक्तीच्या कामगार जावन आसले. दोगी वीज सक्तीचे कामगार जावन आसले. पयल्याच्या जल्मा दिसाक दुसऱ्यान मोबायल दिले. दोगांयच्या वदनार संतोषाचें वारें. एकामेकाक वेंगून अर्पिले उल्हासा तुरे. दोगांयच्या वदनार संतोषाचें वारें. एकामेकाक वेंगून अर्पिले उल्हासा तुरे. चिंतले ना ताणी मोबायलच वेगळा साराची सुरवात. जिणयेंत असलें अवघड घडात. पयल्याक फर्मावन वीज सकत बंद कर. दुसरो सोडलो वीज सक्ते खांब्या वयर. चिंतले ना ताणी मोबायलच वेगळा साराची सुरवात.
जिणयेंत असले अवघड घडात पयल्याक फर्मावनो वीज सकत बंद कर, दुसरो सोडलो वीज सकते खांब्या वयर. खांब्याच्या मुळांत पयलो मग्न मोबायलार, दुसऱ्याच्या धैर्यान पयल्यान आपडलें वीज तार, घडयेन भस्म जालो खांब्या वयर. खांब्याच्या मुळांत पयलो मग्न मोबायलार, दुसऱ्याच्या धैर्यान पयल्यान आपडलें वीज तार, घडयेन भस्म जालो खांब्या वयर. घरचीं वेगळें करूंक कारण जाली नात, वायट संवयो आडायल्यो नात, बऱ्याक म्हणून दिल्लेल्या मोबायलानच हाडलो वेगळा सार दोगांयच्या जिणयेंत. घरचीं वेगळें करूंक कारण जाली नात, वायट संवयो आडायल्यो नात, बऱ्याक म्हणून दिल्ल्या मोबायलानच हाडलो वेगळा सार दोगांयच्या जिणयेंत. देव बरें करूं. मॅक्सिम बाबाची कविता आयकतना आमकां भोव दुखलें. मोबायलाचो दुरुपयोग एका इश्टाचो जीव ओगडावंक कारण जालें. आनी तूं चूक कोणाची म्हूण सांगची? मोबायल यूज करची गी इश्टाची गी या क्रूर विधी. भोव वापुरबायची कविता बाब मॅक्सिम. मुखलो कवी आसा सर कवी पैकी लांब, आमच्या एडमिनाच्या की आमच्या पोयटिकाच्या पप्पाच्या की लांब तो. आनी त्या खातीर ताणें आसलें आसा तशें सिदा सांगचें. जर आमी सांगता तें आमच्या भुरग्यांक करिनाव शिकयनाव तर जाल्यार ते करून कितें फायदो म्हूण. आनी आतां लॉकडावन परत हेजें म्हणटा तो, तुमकां राग येत. लॉकडावन येता आसतनान गुत्तू गोवाक बायलेच्या पोल्यार वा पाटेर कितलीं कथा आहलीं म्हूण. ताच्या पयलीं गुंतूनातलें ताच्या उपरांत विसर पडली. ते जाल्यार मस्त पुरसोत आहली, मारी बिस्किटीन कितले दोंपळे आहात म्हूण ते जाल्यार लेख केल्ले. ताचे पयलींय करूं ना, आतांय करूं ना. लॉकडावना वरवीं कुटुंबाचे सांदे एका पाक्या भितर सांगत आसले. तो मायपास आसलो, मोग आसलो, उपरांत कितें जालें आयका. म्हजी कविता आसा, आमकां परत्यान लॉकडावन जाय. खंय गेलो तो कोरोना काळ, कुटुंबां दिवंक ना, कुटुंबां दिवंक आसलो कितलोय वेळ. ना झगडें ना लढाई, कुटुंबां भितर कसली ती सुटसुटाय. ना झगडें ना लढाई, कुटुंबां भितर कसली ती सुटसुटाय. शेजाऱ्यांक पयस तावनूच हाय बाय, मोग फकत घरा भितरल्या वयर. शेजाऱ्यांक पयस तावनूच हाय बाय, मोग फकत घरा भितरल्या वयर. चिंता चिंता मौन म्हणटा, आमकां परत्यान लॉकडावन जाय. चिंता चिंता मौन म्हणटा, आमकां परत्यान लॉकडावन जाय. ना काजारा ना सोबणा, मीस ना कुमसार ना. ना काजारा ना सोबणा, मीस ना कुमसार ना. सकाळीं 11 वरांक सगळें बंद, पदकां पडोवन अवकाश ना. सकाळीं 11 वरांक सगळें बंद, पदकान पडोवंक अवकाश ना. आमोरी तेर्स लदीन सदां सांता भक्तांचो उडास काडटाना. आमोरी तेर्स लदीन सदां सांता भक्तांचो उडास काडटाना. कितलो संतोश आसलो घरांत, कितलो संतोश आसलो घरांत. चिंता चिंता कुशेन मौन म्हणटा, आमकां परत्यान लॉकडावन जाय. चिंता चिंता कुशेन मौन म्हणटा, आमकां परत्यान लॉकडावन जाय. 100 रुपयांक 4 कुंकडां, 100 रुपयांक 4 कुंकडां. कसलो मोग कुटुंबान सांगता मेळोन रांदतना. 100 रुपयांक 4 कुंकडां, कसलो मोग कुटुंबान सांगता मेळोन रांदतना. सांगता बसोन जेवल्या हांव सूर सोरो नासतना. सांगता बसोन जेवल्या हांव सूर सोरो नासतना. घरांतल्यो पिडा पुरा गूण जाल्यात कसल्यांत वखद नासतना. घरांतल्यो पिडा पुरा गूण जाल्यात कसल्यांच वखद नासतना. चिंता चिंता कुशेन मौन म्हणटा, आमकां परत्यान लॉकडावन जाय. चिंता चिंता कुशेन मौन म्हणटा, आमकां परत्यान लॉकडावन जाय. लुडो इस्पीट कॅरम मात्र आंगणा बैले खेळनात. लुडो इस्पीट कॅरम मात्र आंगणा बैले खेळनात. मार्गार देवल्यार पोलिसांचे मार, बिरमो दिसतरी टीव्हीर पळयतना.
मार्गार देवल्यार पोलिसांचे मार बिरमो दिसतली टी व्हीर पळयतना. वाती पेटोवन ताळयोय पेटल्यात हांसो येता ताता चिंता ना. वाती पेटोवन ताळयोय पेटल्यात हांसो येता ताता चिंता ना. कुटुंबा शिकयलेलो मोग ह्या कोरोनान, कुटुंबा शिकयलेलो मोग कोरोनान सगळें विसरलें हांव कोरोना मुक्त जातना. सगळें विसरलें हांव कोरोना मुक्त जातना. चिंता चिंता कुशेन मौन म्हणटा आमकां परत्यान लॉकडावन जाय. चिंता चिंता कुशेन मौन म्हणटा आमकां परत्यान लॉकडावन जाय. देव बरें करूं. त्या लॉकडावनाच्या मास्क वरवीं जायते जाणी पयशे उरयल्यात. एक लिपस्टिकाचे उरल्यात, मागीर एक टाल्कम पावडराचे उरल्यात. विनोदाची ही काणी आयकता, ताचें नांव विनोद पिंत आमता कोडे. ताची आयकत आसतना अशेंच संप्रदायाच्या संगती वरवीं काणां आनी पुरो आसली. ताचे वयर एक ताणें कविता बरयली. ती कविता बरयली कित्याक म्हळ्यार तो वेस्ट डस्टबीन आसता पळय ताच्या बगलेक आसलो कोण ना. भुरग्यांनी पुरा काणां घाण गेली. हांगासर मेनू आसा पळय, सोमा मेनू तिसल्यान आनी इसल्यान मेनू पळया. हें काणां पावसांत आमी घरा केल्लीं तर जाल्यार बारी बरें, कर भुरग्यांक कावयलीं तर जाल्यार आनकी बारी बरें. भुरग्यांक लेस कुरकुरे दिवन मीठ आनगल्ले गरे खावचे कोणें. आज हांगासर कितले जाणां भुरग्यांक आपोवन हाडनायला हात वयर घाला. भुरग्यांक आपोवन हाडून तुमच्या वट्टुकूच भुरगीं आसात कितलीं जाणां हात वयर घाला. ही कविता म्हणली मुखल्या 5G पावच येता जाल्यार भुरग्यांक बसून आयकायचें. आयक रे ताका पळय रे म्हणून. कोण जाणा परवां पाठपुस्तकांत येवंक पुरो तो न्ही. आमच्या मुखारच कुवेंप आयल्यार आमकां ताका वळत कळत की असली परिस्थिती कितें आसूं दी. आमी रोसाक सबणाक मात भुरग्यांक व्हरचें न्ही. असल्या कार्यांकी वेल्यार भुरग्यांक इल्लीशी म्हणी कोंकणी अर्थ करयेत समजोवेत. आमची काणां केवल केल्यार पावना, ती भुरग्यांक कावय जाळे हे मांडास. तांकां पिझ्झा म्हळ्यार बारी बगता. पिझ्झो म्हळ्यार कोण आज असो आजो भुरग्याक पिझ्झो. आतां पिझ्झा खावन बज्जो वेगी भिकणां केल्यार आमकां गॅस. आज हांगासर आसात आलू देंट्यावरी खंय भिकणां पळयल्या हांवें मोगे आनी भिकणां. सो भुरग्यांक वाडा गे मम्मा आय डोंट वॉन्ट दीस सायडीक दवरतात. भिकणाक बरें कबाबाचें ऑर्डर घालून सण सोडा की बरें खातात. सो भुरग्यांक कवितेंतय कोंकणी भाशेंतय कोंकणी संस्कृतेंय ओडचें जाल्यार सायडीक जबरदस्तेन बसया. 1-2 पिटी बसयल्या उपरांत कोण जाणा आज जो तुमचो भुरगो फाल्यां व्हडलो कवी जायत वा फाल्यां व्हडलो बाबरोनी बरी पाद्राब जायत बिस्पी जायत कोण जाणा. पूण ती रूस आमी दाखयचे. विनोद तुका परबी पाटे येता तो सूक्त विशयी तुमी विंचताय. आतां येता आमच्या मुखार मोठो कवी, व्हडलो लांब कवी न्ही. हे ताकोडेकार. परतून हांव गांवचें नांव काडना, म्हाका खंय मोसोर जावचो. परतून ताकोडे म्हणटना मोठो कवी म्हळ्यार असो ताळो मोठो. ओ मित्र पत्रार एडी कडदोस म्हणून आमचो एलियर संपादक आसतना पनपळगी कालेंगी एक तसो पनपळगी गुगली हय तो बरयतालो. ताच्या उपरांत खंय मायाक जालो म्हूण ना. नवीन पिरेर तसलो एकलो व्यक्ती तेणे टॉर्च घालून हाडून ओडटा. म्हाकाय तशेंच हांव थोडे फाटी घर येता आनी सुकोवन तिशीन वता. परतून वोण आज बसयला म्हाका. कितले जाणां आज उगडता गायल्यात आदी आसले. ताका ती नवीन पिरेराक परबी पटयता ताळयो. कित्याक म्हळ्यार ताचे मिसांव तो करते आसा. कोण कितें म्हणून करते आसा असो ताळो आयका आनी आरसो धरा तुमच्या मुखार. तूं खंयचो क्रिस्तांव म्हूण एक आरसो ताच्या मुखार तुमी आयका. म्हज्या कवितेचो मांडाळो आसा. हांव क्रिस्तांव 8 भागींतलो. हांव क्रिस्तांव 8 भागींतलो अंतस्करणी दुर्बळो. रुदान करतलो देवा बुजावणेक लबदाल्लो. सादो बोळो पृथ्वे दायजाचेर दिश्ट घाल्लो. सादो बोळो पृथ्वे दायजाचेर दिश्ट घाल्लो. देवा कुशेक ताणें येवन बुकेल्लो. देवा कुशेक ताणें येवन बुकेल्लो. दया शेल्लो नितळ मोना मदलो.
दया आशिल्लो नितळ मोना मदलो दादोस काय एक चिडकाल्लो समाधान एक उड्डाल्लो देवा भुरगो जावंक चिड्डाल्लो समाधान एक उड्डाल्लो देवा भुरगो जावंक चिड्डाल्लो देवा दर्शनाक राखून उपगाल्लो देवा दर्शनाक राखून उपगाल्लो नीतीमध्ये दगदाल्लो सर्गा दार उगडूंक सपणेल्लो नीतीमध्ये दगदाल्लो सर्गा दार उगडूंक सपणेल्लो अकमान दगदोणी गडपांनी मुड्डिल्लो अकमान दगदोणी गडपांनी मुड्डिल्लो सासणीक प्रतिफळाक लालेवन तकल्लो हांव क्रिस्तांव 8 बागींतलो हांव क्रिस्तांव 8 बागींतलो हांव क्रिस्तांव 5000 लोकां मदलो हांव क्रिस्तांव 5000 लोकां मदलो जेजूच्या बेसावांतलो उंड्या मासलेच्या अजापांतलो जेजूच्या बेसावांतलो उंड्या मासलेच्या अजापांतलो जेवून जावन बन काडलेल्या 12 दाल्यांतलो जेवून जावन भरून काडलेल्या 12 दाल्यांतलो हांव मात्र नेणा जेजू कोण नजरेंतांतलो हांव नेणा जेजू कोण नजरेंतांतलो हांव नेणा देवा मोग सेजारांतलो हांव नेणा देवा मोग सेजारांतलो हांव तर क्रिस्तांव जुदासाच्या मेळींतलो हांव जर क्रिस्तांव जुदासाच्या मेळींतलो पोट भरतस 30 नाण्यांचे लायक गेल्लो हांव क्रिस्तांव 5000 लोकां मदलो हांव क्रिस्तांव 5000 लोकां मदलो हांव क्रिस्तांव आयतार सोंतांतलो हांव क्रिस्तांव आयतार सोंतांतलो नांवा खातीर नांव दितल्याच्या पंक्तेंतलो मिसा उपरांत कोडी गोल्फां काडतेल्यांतलो शर्मावाक मीठ मिरसांग बरशितेल्यांतलो वाऱ्या कुशी सत्री धरतेल्यांतलो घरचें दूद माळा मुळाक ओततेल्यांतलो गाळी शिराप गळाये विण वांटेल्यांतलो गाळी शिराप गळाया विण वांटेल्यांतलो गेण सुवातेक पास मांडून केस घालतेल्यांतलो गेण सुवातेक पास मांडून केस घालतेल्यांतलो हेराच्या बरेपणाक अडकळ सोदतेल्यांतलो हेरांच्या बरेपणांत अडकळ सोदतेल्यांतलो फूल वा पाकळी वांटी नासता कोरोडांच्यो कोडी घालतेल्यांतलो फूल वा पाकळी वांटी नासता कोरोडांच्यो कोडी काडतेल्यांतलो हांव क्रिस्तांव आयतार सोंतांतलो हांव रे बाबा क्रिस्तांव साऊल आनी पावला मदलो तफावत नेणा आसलो हांव गो बाये क्रिस्तांव साऊल आनी पावला मदलो तफावत कळनातलो पावलाचें वारेय जायनातलो खुर्सा उम्याक सोडनातलो पावलाचें वारेय जायनातलो खुर्सा उम्याक सोडनातलो हांव क्रिस्तांव गळ्यांत भांगरा कोंत सोबयलोलो समाजेन अंत कोरेस म्हूण ओलायलोलो हांव क्रिस्तांव गळ्यांत कोंत सोबयलोलो समाजेन अंत कोरेस म्हूण ओलायलोलो हांव क्रिस्तांव देव बरें करूं क्रिस्तांवाचो पोस्टमॉर्टम केल्या ताणें आमी खंय पुरो क्रिस्तांव कसो क्रिस्तांव म्हूण आतां मुखार आसा कवी ह्या कवीचें नांव सांगूंक सुमार पेटी प्रॅक्टीस करीचे आदी भुरग्यांक नांवां कशीं दवरतलीं म्हळ्यार कातोलीक पंचांग घाल्लें आतां आसा गी न्ही तुमच्या घरा आसा गी म्हणजे हांवें न्ही काल फेस्ता संदेन मात आसा कातोलीक पंचांगांत हाडचें घाल म्हळ्यार भुरग्यांक नांवां दवरूंक भुरग्यांक तातूंत नांवां दवरचीं आतां भुरग्यांचीं नांवां कशीं बापायचें एक अक्षर आवयचें एक अक्षर आबाचें एक अक्षर माय आसल्यार आसऱ्यान म्हणी तिचें एक अक्षर आनी घरच्या पेट्याचें एक अक्षर आनी कामाच्या चेडवाचें एक अक्षर बेन्नी सोबतू बेन्सन जेरी सोबतू जॉयसन हेनरी सोबतू हेन्स्टन आतां चार्लीक पूत जाल्यार खंयचें नांव दवरचें जेरीसो जॉयसन बेन्नीसो बेन्सन हेरीसो हेन्स्टन चार्लीसो जाल्यार कस्टन बरें ह्या मानेसाक कोणें नांव दवरलें गुर्तुना वाच्या ओला दीस खंयचो भाद्राबा जाल्यार गुर्तुना हाचें नांव आसा स्टॅनिस्लाव डिसोजा किरें आनी किऱ्यांगर बारी विशेश मनीस तशें ताकोडेकार तांकां घाल्याक हांवें सकयल दवरचें काल ताकोडेकार जालें किऱ्यांगराचें अद्भुत आनी सृजनशील व्यक्तित्व तांचो एक फोंडोसो मिस्तेर आनी तो फिल्म निर्देशन केल्लो आसा किऱ्यांतलोच रायन मॅग्नेटो टर्नटो आनी हांगासर हो मानेस आसा पळय आमी मागाळगंड म्हळ्यार आनी अळिया म्हणचें आमी कन्फ्युजन म्हळ्यार आनी केओस म्हणचें
आमी मायसो गो म्हळ्यार आनी पाय म्हणचे म्हळ्यार वो कोंकणी पोएटिका पंगड असो बुद्धिजीवी हाची व्हडली शब्द. आतां ताणें सादर करचे कवितेचें नांव आसा कणलोलो बरवसो. आतां कणलोलो म्हळ्यार काय जालें म्हणून सांगाचे तुमी. बेश्टेन तरी तकले आलोवचें न्ही कविता अर्ज जाल्ली म्हूण. सायलेन्सलो तुजी कविता. मास्टर आम देव बरें करूं. व्हडलो शर्माव दिलोय. आमी शर्माव न्ही म्हाका नवीन म्हणलां इल्लेशें वड म्हूण आनी वडचें हांवें. आमी बरवशाची यात्रिका. बरवशाची यात्रिका हांगा हांव म्हजी शीर्षिका आसा कणलोलो बरवसो. सदांच्या म्हजे चलते वाटेर आजी जोप मातसो दसलो. सदांचे म्हजे चलते वाटेर आजी जोप मातसो दसलो. नित्रण लक्ष तिरमेटांनी बरवसो सगळोच पिगळोंक धरलो. सदांचे म्हजे चलते वाटेर आजी जोप मातसो दसलो. नित्रण लक्ष अतिरमेटांनी बरवसो सगळोच पिगळोंक धरलो. परत परत चल्ल्यारी तेणें उजवाड वाटेर जळकना जालो. सोदनेन तकलेल्या पावलांचेर तुजे सुर्यो आजून उदेनाशें उरलो. परत परत चल्ल्यारी तेणें उजवाड वाटेर जळकना जालो. सोदनेन तकलेल्या पावलांचेर म्हजे सुर्यो आजून उदेनाशें उरलो. निर्लक्षिलें तुवें म्हाका पुरतें. निर्लक्षिलें तुवें म्हाका पुरतें शीण मुजो तुका कित्याक. निर्लक्षिलें तुवें म्हाका पुरतें शीण मुजो तुका कित्याक. दिना सांगात सवळी पासून काळो किंच ती न्हिदोन पडल्या. निर्लक्षिलें तुवें म्हाका पुरतें शीण मुजो तुका कित्याक. दिना सांगात सवळी पासून काळो किंच ती न्हिदोन उरल्या. दिल्लो तुवें केदनागी आसो. दिल्लो तुवें केदनागी आसो किटकुडन आसात काळजा कोनशार. दोमोस भशेन काळी सिनून शिंपटावन आसात तेंबे वाटेर. दिल्ल्यो तुवें केदनागी आसो किटकुडन आसात काळजा कोनशार. दोमोस भशेन काळी सिनून शिंपटावन आसात तेंबे वाटेर. देव बरें करूं. आमच्या मदेगात ओड कवी आसात, उदेनेवचे कवी आसात, कविता रचपी आसात. आदी मलगड्यांची एक गाद आसली फादर. 3 बाळान जाल्ल्यान 6 बाळान जाल्ल्याक सांगलें काय म्हूण. वो महान कवी कवीचो कवी विल्फीची पदां, मिकमॅक्साची पदां, माणसोवणाची पदां येता आसतनाच ह्या ताकोड्याच्या मिशे पटनांतल्या चेड्यान एक नवीच कवळी हाडली आनी तांतलें एक पद केक कट जावन सर्वीस जातना सांगतालें तुमकां हें पुरो तें. बंगार तूं मोजें मोज्या हें ना तुमकां. भंडार तूं मोजें मोज्या नशिबाचें. तो बरयलो कोण कवी. जायत्या जाणांकूच ना. कितलीशी कविता ताणें बरयल्या आनी कितल्या कवळेंक ताणें कविता रचल्या. आज ल्हानशी पेटणोळी काडून आयला तोय संप्रदायवादी. संप्रदायाचें कारण संप्रदायाचें नेसान ह्या पावसाक आमी एक पेटणोळी करताले गुता हांव सीमकोलोचें घालून मुंडयेचें ताका एक फोळ घालून आनी एकान मारचें आसलें. तशी पेटणोळी म्हणली एक बूक आसली. बूक आसा ल्हानसो आनी तो आसा लॉयड ऑस्टीन रेगो. मोगान ताका आमी लार म्हूण आपयता. लार ताकोडे. देव बरें करूं. ऑलवेन पयलें चिटूक हांव चिटूक वचता. पयलें चिटूक आज आयचें पयलें वचप. आयचें पयलें वचपाक प्रेरण. अब्रामाचें लेख. सांगताय देवा पोन्ना सोड्या 10 मेळ्ळ्यारी बचाव करता. सांगताय देवा पोन्ना सोड्या 10 मेळ्ळ्यारी बचाव करता. सोदोम आनी गोमोरा. 10 मेळ्ळ्यारी बचाव करता. सोदोम आनी गोमोरा. आज 10 जणी बरे मेळनात गे तुका. आज 10 जणी बरे मेळनात गे तुका. नायजेरिया आनी मणिपुरा. बोक्साणे. देवा देवा म्हज्या दुस्मानाक 7 70 फावटी बोक्षी म्हणाय. देवा देवा म्हज्या दुस्मानाक 7 70 फावटी बोक्षी म्हणाय. सत्य सांग
लुसिफराक तुवें कितले फावटी बोगशिलाय? देवा सांग सकाळी इगर्जेन मीस गोट्ट्या मुखार तेर्स जिवी जिवी सांतीण. सकाळी इगर्जेन मीस ग्रोट्ट्या मुखार तेर्स जिवी जिवी सांतीण. सांजेर त्याच इगर्जेच्या त्याच ग्रोट्ट्या पाटल्यान तुटून पडटा भिंतीन. बदलावण रेतीरे पयले बायलेक सोंवतालो हडब्या मोड्या बनशिऱ्या. रेतीरे पयले बायलेक सोंवतालो हडब्या मोड्या बनशिऱ्या. आतां रेतीरे उपरांत तशेंच सोंवचें सोंवता. आतां रेतीरे उपरांत तशेंच सोंवचें सोंवता. अखेरीक एक्स्ट्रा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मिडिया बुतांव काडच्या पयलेंच भायर उसळच्या मुता बरी. बुतांव काडच्या पयलेंच भायर उसळच्या मुता तसल्या आमसोरी खबरांची लोकांक रूस. आमसोरी खबरांची लोकांक रूस. ताकाच म्हणटात ब्रेकिंग न्यूज. शिकाप माडार सोडूंक शिकचें पिशें सट्टां सट्टां पडलो. माडार सोडूंक शिकचें पिशें सट्टां सट्टां पडलो. मोगार पडूंक शिकचें पिशें पडटां पडटां सोडलो. विनंती तुवें केल्लें पाप दांपूंक तरणी पोपाय दिवचे बदलाक. तुवें केल्लें पाप दांपूंक तरणी पोपाय दिवचे बदलाक पिक्या पोपायाच्यो बियो पुणी गळ्या बोंती बोंतय. पिक्या पोपायाच्यो बियो पुणी गळ्या बोंती बांदतय. निमाणी कविता चुटूक आयचो मलगड्यांचो दीस ताचेर प्रेरीत. आसरो आसऱ्याच्या जणेलाचेर पडली पिकी पिकी खोली. आसऱ्याच्या जणेलाचेर पडली पिकी पिकी खोली. वताक पिटो जाली ना. वताक पिटो जाली ना. दुकानी उरली जिवी. दुकानी उरली जिवी. देव बरें करूं. देव बरें करूं. आतां तरणी बापाय काल एका उंचीक म्हणून डॉक्टर लारा कडेन तुमी दिसारा. आतांच्या भुरग्यांक ताची गरज ना म्हणून चिंता. आतां एक ल्हानसो ब्रेक काडून घ्या. ब्रेका उपरांत परत मेळया. ल्हानसो ब्रेक. मोगाच्यानो परत आमच्या फिरगजेंतली वायसीएस भुरगीं तुमच्या समोर एक नाच प्रदर्शन करतली. तांकां मोगान स्वागत करया. ताळयांनी तांकां स्वागत करया. वय ध्रुवी पेरेरा. येस. शेरिल मिरांदा. ती तिसल्यान आनी इस्ल्यान आसात. पियरा पेरेरा. येस. एनसिटा पेरेरा. रेशोना डिकोस्ता. रियोन डिकोस्ता आणि क्रिस्टन मेनेजस तुमच्या समोर. Look where we reach again. End up in a party in the streets again. Even though I never wanna cheat, there's 1,000 man and 1,000 girl I wanna jam on. Look where we reach, you know. Hey, why we bringing sun up to the beach, you know. Just let the relationship breathe. I is not your man, you is not my girl. Until we reach home. So you could jump up who you want and I go on up who I like it. And it's just you to wine on everybody inside, yeah. Like yourself, like yourself, like yourself. So you could jump up who you want and I go on up who I like it. And it's just you to wine on everybody inside, yeah. Like yourself, like yourself, like yourself. തിരികൾ ഉരുകട്ടെ മെഴുക്
വളരട്ടെ വയസ്സ് എന്നിൽ തളര് മുടിതട്ടാ മുഖമേ ഇരുകണ്ണിൽ അഴകേ പുരുഷത്വത്തികവേ കാലം നീ വാഴ് കടലും കരയും ഇന്നിളക്കമല്ലേ സമയം നിലയ്ക്കുവാനൊരുക്കമല്ലേ ദിനമല്ലേ കൊണ്ടട്ടെ ആഘോഷ പ്രകമ്പനം മാതം കൊണ്ടട്ടെ ആഘോഷ പ്രകമ്പനം I like your beauty, I like your fashion. तुझ्यावर थांबून माझी नजर एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते घे एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते घे सांसों में पिरो ले तो होठों से छू ले तो अपना बना ले मुझे प्यार से सीने से लगा के रख करे जिया थक थक दूर नहीं रहना यार से जब मुझसे प्यार उठे पायल के घुंघरू टूटे ओ नाच के मनाऊं प्यारे खन खन चूड़ी खन के रघुवीर तेरे बन के तू राजा मेरा जिया रे Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata. Me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular. Que hoje vai rolar o tchê 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 tchê. Gustavo Lima e você tchê 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 Se você me olhar, vou querer te pegar. अपूर्वायसो नाच प्रदर्शन केल्या आमच्या YCS भुरग्यांक अभिनंदन पाठयता. आमी ताळयो पेटोवंक इल्ले सुरवात केल्ले बरें दिसता. जोरान ताळयो दिया आनी तांकां अभिनंदन पाठोवया. आनी आतां कवी गोश्टी मुखारून वयता. नाच बारी बरो आसलो न्ही गे. आतां आमी कवी गोश्टी परत मुंदारून उरया. हांव परत 5 कवींक मुखार आपयता. मानेस्त रोशन कॅस्टेलिनो, बाय डॉक्टर फ्लाविया कॅस्टेलिनो, बाय लवी गंजिमठ, बाब जोसे पिंटो किनिंगोळी, बाब नवीन पिरेर सुरतकल. लास्ट बेंचर्स 11ची पंगती. लास्ट बेंचर्स म्हळ्यार बारी उपराळी हांगा बरो धरून घालचें बारी कश्टांचें. बरें कोणी कवी उरल्यात गी जयर. ओके हांगासर डान्स करूंक येता आसतना सबार पिरेरा आयकलें हांवें. सुमार पिरेरा. कितलीं पिरेरा आसलीं? कितलीं पिरेरा आसलीं? 3 पिरेरा आसलीं न्ही. आनेकले पिरेरा एक दाखलो करते आसा सेंट एलोशियस कॉलेजींत. कोण ते? कोण ते? रामोना एवेटा पिरेरा. 172 hours केल्यार वर्ल्ड रेकॉर्ड जाता. बहुशा ह्या वक्ता हांव उलोवच्या वक्ता 160 hours ताणें कंप्लीट केल्यात. आमच्या मागण्यांत सोड आसा सो न्ही फाल्यां 2 परांक 172 hours ताणें करीचे. प्रायन भोव ल्हानशें आनी अस्कत दिसता. चिंता 172 hours म्हळ्यार बहुशा ताका 1 वराक 5 मिनटां ब्रेक मेळटा. 1 वराक 5 मिनटां. तातूंत ताणें ड्रेस चेंज करचे, तातूंत कांय जे विजे वा काही जे कंटिन्युअस करते आसा.
असल्या संगतींनी आमचे सल ह्यो मुखार आसात. बेटी पढाओ बेटी बचाओ मात न्ही, बेटीक आमी चड आनी चड गमन दिजे आनी महत्व दिजे आनी पाठिंबो दिजे. सो रामोनो पिरेराक एक घट्ट ताळयो देवया, एक दाखलो रसोवन आमच्या समुदायाचे सल इथे मंगळुरान सेंट अलोशियस कॉलेजीन जाता. पावट म्हणल्यार ते लाईव्ह आसा सुमार कार्यांनी, सुमार चॅनलांनी तुम्ही पळोवयेत. ताका एक पाठिंबो आसून या मगर या. आमचो मुखलो कवी मानेस्त रोशन कॅस्टेलिनो आतां ऑनलायन इसो काळ, ऑनलायन प्लॅटफॉर्म मस्त आसात आतां. हो कवी आतां ऑनलायनीचेर काजार करूंक बायसरला. कशें करता पळया, आयकया आमी. अमेझॉन, फ्लिपकार्ट, मिशो अशें पुरा प्लॅटफॉर्म्स ऑनलायन यूज करतलां कविता. कवितेचें नांव आसा ऑनलायन. सोदिल्लें पुरो राखिल्लें पुरो ऑनलायन काजार जाया. सोदिल्लें पुरो राखिल्लें पुरो ऑनलायन काजार जाया. होकल्यो न्हवरे ऑनलायन राखतात, आमचे ॲप डावनलोड करा. होकल्यो न्हवऱ्यो ऑनलायन राखतात, आमचे ॲप डावनलोड करा. होकल आमचें लेटेस्ट मॉडल रिव्ह्यू पळोवन विसवण कर. होकल आमचें लेटेस्ट मॉडल रिव्ह्यू पळोवन विसवण कर. तुजी सायज ताची सायज चिंतून पळोवन ऑर्डर कर. तुजी सायज ताची सायज चिंतून पळोवन ऑर्डर कर. घरास बसून मोबायल दांब, जीबी पळे मोटविया लांब. घरास बसून मोबायल दांब, जीबी पळे मोटविया लांब. ऑगस्टांत फ्रीडम ऑफर डिस्काउंटर ऑर्डर कर. ऑगस्टांत फ्रीडम ऑफर डिस्काउंटर ऑर्डर कर. फुलां भांगार न्हेसोन सुदारतांव, फुलां भांगार न्हेसोन सुदारतांव. होकलेक तुवें घेतल्यार जालें, होकलेक तुवें घेतल्यार जालें. पयशे दिवन OTP सांगल्यार काजार तुजें तिरसालें. पयशे दिवन OTP सांगल्यार काजार तुजें तिरसालें. गॅरंटी आसा, वॉरंटी आसा. ऑनलायन होकाल नाजूक आसा, ऑनलायन होकाल नाजूक आसा. शेजाऱ्यान सोरल्यार ताका इन्सुरी आसा, शेजाऱ्यान सोरल्यार ताका इन्सुरी आसा. टच करूंक अडकळना, ओपन करून मात्र पळोवंक ना. टच करूंक अडकळना, ओपन करून मात पळोवंक ना. तुमी जावन डॅमेज केल्यार, तुमी जावन डॅमेज केल्यार चेडवाक आमचे लागीं रिपेरी ना. ऑनलायनार काजार जाल्यार ट्रायल करून पळोव येता. प्रोडक्ट कांय डॅमेज असल्यार रिटर्न पॉलिसी वापर येता. सल्ल्यानो वेग्गी येया, सल्ल्यानो वेग्गी येया. न्हवरे आमचे वळोन गेल्यात, सल्ल्यानो वेग्गी येया. न्हवरे आमचे वळोन गेल्यात. तुमी करचें रिसर्च पळोवन आमच्या स्टोरांत हांव ते सुकोवन दावल्यात. तुमी करचें रिसर्च पळोवन आमच्या स्टोरांत हांव ते सुकोवन दावल्यात. मुखली कविता आसा. हे वांजेलाच्या उतरां बवारी तळा तुजें नांव कांतयलां, तुजो हरी एक केस मेजून दवरला हाका संबंदीत. तळा हातार नांव कांतोवन बरोवच्या, तळा हातार नांव कांतोवन बरोवच्या. हरी एक केस लेगून मेजून दवरच्या, हरी एक केस लेगून मेजून दवरच्या. म्हज्या देवा घडये घडये घोस जोडून आसचे, घडये घडये घोस सोडून आसचे. म्हज्या बायलेचे केस तुज्या लेखा बुकान तूं कुडसिताय तरी कशें, तुज्या लेखा बुकान तूं कुडसिताय तरी कशें. मुखलें गीत आसा. जल्मातना आमचें सांगता आमची सावळी जल्माता आनी मरतना सावळी मरना फंडा भितर वता. त्या देखून त्या सावळे संगीत काजार जाल्यार कशें ह्या चिंतपार लिखली ही कविता. नांव आसा अनंत गीत. म्हजी सावळी तूं म्हजी सावळी, गर्भातावन सर्गापर्यंत म्हाका तुका ओवळेक. गर्भातावन सर्गापर्यंत म्हाका तुका ओवळेक. कशेंय तुका हांव पुरतो कळीत, कशेंय तुका हांव पुरतो कळीत. तर कित्याक गा ही आपालिपा. सांगता आसोनी वेगळ्या सारचीं तुका. जिणी बोर सांगत दिल्ल्या मुखल्या पैणाक सुरात कित्याक. चिटी नाका, दोतोनी नाका, गांवांत कोणाकी खबरच नाका. आमासेच्या मोद्याने राती
मरून गेल्ल्यांच्या हाडां साक्षेर आमी खाजार जावया. आमासेच्या मोद्यान राती मरून गेल्ल्यांच्या हाडां साक्षेर आमी खाजार जावया. सिमेस्त्री भितरच दवसाण न्हेसोन एकामेकाच्या गोपांत नासया. सरिल्ले मलगडे बेंडा वाचपार जमतेले. म्हाका तुका एक करच्याक दोगांयकी फोंडांत दमतेले. देव बरें करूं. मनस रोशन कसलें पलडका आमचे बाप रोनीक आनी ICMक लक्षिली सैरीक तशें वय ICM असो प्रोडक्ट बरो कार्यनिर्वाहक MRPLंत व्हडल्या स्थानार आसा. तो व्हड जाल्लो शिरवांत पिलारांत कवितेंत बरयता रोशन कसलें पलडका आसचें मंगळुरांत आनी केस बायलेचे जडले म्हणटा. रोशन मातेशें पूस गी. बरें. आमची मुखली कवयित्री वृत्तेन ती नर्सिंग कॉलेजीची प्रोफेसर गांव तिसो मणिपाल थोड्या दिसा फुडेंच मोकळीक जाला तिसो बूक तुज्या आस्यां खातीर. सोबीत आस्यांची कवयित्री आतां तुमच्या मुखार बाय डॉक्टर फ्लाविया कॅस्टेलिनो. पयल्यान पयलें हांव दिनवास म्हणूंक आशेता आमच्या पोएटिका ग्रुपाक. म्हज्या ह्या बुकाची नांव आसा तुज्या आस्यां खातीर. ही कविता हांवें पयल्या कवी गोश्टी आयिल्ल्या पयल्या कोंकणी कवी गोश्टींत सादर केल्ली पिंतामाच्या घरा आनी तेच कविता अंतू हांवें तें नांव दिवन बूक केलो आनी रिलीज केलो. सो दिनवास पोएटिका ग्रुपाक पोएटिका कुटुंबाक कित्याक म्हळ्यार म्हज्या कवितेंत आनी म्हज्या कविते ताच्या खाले म्हणटात प्रोग्रेसांत तुमचोय एक हात आसा. थँक्यू दिनवास. आनी आतां म्हजी कविता आसा सर्वांक समेस्तांक गुड इवनिंग म्हूण सांगून काळजा गोट्यांत म्हज्या हांव जेजूक आपयतां. काळजा गोट्यांत म्हज्या गोटो ना म्हज्या घरा जल्मताय गे तूं हांगा. गोटो ना म्हज्या घरा जल्मताय गे तूं हांगा. मोगान भरलें काळीज आसा दवरुंगी आयतें तें तुका. दवरुंगी आयतें तें तुका. पळय काळजा गोटो सजयला हांवें हातूंचो जल्म घेवन येवच्याक तुवें. 4 कुडां तुज्याच नांवाची दलच्याक पळणेई रक्ता मासाचे. 4 कुडां तुज्याच नांवाची दलच्याक पळणेई रक्ता मासाचे. फकत तुका दवरता जागो जेजू हांगास राव तूं वगो. फकत तुका दवरता जागो जेजू हांगास राव तूं वगो. सजयता तुका तूं सोबीत भुरगो. म्हज्या लागीं दवरिसिना हांव इगो. म्हज्या लागीं दवरिसिना हांव इगो. बायल्यांक हांगाची वाट कळची ना. नेकेत्र सैत दिश्टीक पडचें ना. हेरोदू भितर तिळूंक सकसोसू ना. जुदेवांक तुजो परमळूय येवचो ना. जाणाय म्हज्या मोगाची जाणाय तूं म्हज्या मोगाची गुंडाय. कोणाकी खबर मेळची ना तूं हांगा आसाय. म्हजें काळीजस तुजें घर घालता हांवूच तुका मोगाचो हार. येदोळू तुवेंच राखलाय म्हाका. आतां तुजी जतन करूंक दी म्हाका. संवसारभर तुजें उतर गाजत पूण कोणीय सकचो ना करूंक तुका विक्रीत. आज पर्यंत म्हज्यांक सांबाळ्ळां हांवें. बऱ्यान केल्या जबाबदारी दिल्ली तुवें. जाणा हांव तुजेंच केलां म्हाका. तुका कुर्सा लागीं व्हरूंकी सोडची ना तांकां. राव जेजू तूं हांगा तुकाच म्हूण सजयल्ल्या काळजा गोट्यान म्हज्या. दिश्टी भायर दवन वैरींच्या सांबाळटली तुका ससनाक ससनाच्या. दिनवास. भोव बरी कविता. कवितेचें शिर्षिके बरें आसा काळजा गोट्यान आनी कविताय तितलीच बरी आसा.
काळजाच्या घरांत जर जेजूची वस्ती तर बें कोणाचें. कवितेन मोग रचणारा थंय आनी ताच्या रचने तें उठोवन दिसता. परबी बाय फ्लाविया. आमची मुखली कवयत्री गूंड चिंतपाची कुशाली सैंबाची तिच्या बरपरितीक कोणूच ना सरी. आपली गूंड चिंतपा उतरांनी गुंतवून तुमचे मुखार येता बाय लवी. सोमेस्तांक बरी सांज मागता. कविता वाचच्या पयलें एक चुटक. ताणें रागान सांगलें तुजे दांत जडयनासतना रावून सोना. ताणें रागान सांगलें तुजे दांत जडयनासतना रावून सोना. हांव कित्याक उणें धर घे. हांवें तक्षणच तोंडांतले 32 सेट्टस ताच्या हातार घालें. तोंडांतले 32 सेट्टस ताच्या हातार घालें. तो आतां हात धुवंक उदक सोदता. म्हजी कविता आसा. हांव वारें उलयतां. कित्याक गे आशा म्हाका धांपून आसचें उक्ताडाक घालची. कित्याक गी आशा म्हाका धांपून आसचें उक्ताडाक घालची. देखूनच हांव खोबरो वोवयतां. कोणाचो तरी हळू पालो उबयता आनी कोणाच्यो मिरयो फुलयता. खुशी पावता उलोवनूच रावता. कित्याक की खरोच म्हाका कोणाक पुणी चिडावनूच आसची. कित्याक की खरोच म्हाका कोणाक पुणी चिडावनूच आसची. देखूनच हांव कोणाक पुणी हळू पोशेता आनी कोणाक तरी सुळयेंत शिरकायता. खुशी पावता उलोवनूच रावता. उलयल्लेंच उलयता. थोडे फावटी उलयता दिशाच बदलयता. उलयल्लेंच उलयता. थोडे फावटी उलयता दिशाच बदलयता. किटाळ नासताच उजोय पेटयता. दोळ्यांक माती उबोवन दिश्ट गैरी करता. दोळ्यांक माती उबोवन दिश्ट गैरी करता. सर्वांक कळीत आसा हांव फटींगच वमता. सर्वांक कळीत आसा हांव फटींगच वमता. कांय नासलेल्यांतल्यान सर्गस दाखयता. फटींगपण हांव पोसता. तरी हर एकल्याक हांवूच जाय. कित्याक तांकां संतोश आदलें उस्तूंक कस्ताळ किडावंक पोपसां फुलोवन काणपे बसतासर आपलेंच पेंपारें फुंकूंक. देव बरें. हांव वारें उलयतां म्हणून निगूड रितीन आराम जाल्ल्या लवीबाईच्या कवितेंत अव्यक्त गुंडाय आसा. फटींग वमता फटींगपण पोसता म्हणटना हें वारें आधुनीक राजकीय वारें जावन आसूंक पुरो म्हणलो अनुभव जाता. समाज खंयच्या दिशेन सोलोन आसा खंयचें वारें वाळून आसा म्हणून अव्यक्त रितीन वर्णिता बाय लवी गंजे मटा. भोव उंचल्या मट्टाची कविता. परबी तुमकां. आमचो मुखलो कवी बाब जोसी पिंटो. ही कवी कोंकणीन फामाद. एक समाज सेवक आपल्या गांवाची वडवीक गांव गो चेडवा मुसो गांव गो म्हणल्यार पदा मारिफात सगळ्या संवसाराक नावाडलेलो. उलोवण्यान तो खालतो प्रोत्साव दिवचो ताळो. आतां तुमचे मुखार मानेस्त जोसी पिंटो. मोगच्छनो अदलो सरकार आसतना एक व्हडलो आरोप आयिल्लो 40% कमिशन म्हणून. मंत्री सगळे 40% कमिशन काण घेतात म्हणून एक व्हडलो आरोप आयिल्लो. त्या दाळ हांवें एक कविता बरयल्लें. मंत्री बावडो नव्या सुटार ऊस पोडता सुटाना एकी उतर. मंत्री बावडो नव्या सुटार ऊस मोडता सुटाना एकी उतर. म्हळ्यार सूट टायट जाला ताका. टेलरान सुटां लुकता ती
40% मरल्या खातर टेलरान सुटप लुकटां ती 40% मरल्या खातर सगळ्यांक ती सोय जाल्ली म्हणून. मागीर एक देवा लागीं म्हाका एक शीण आसा. देवा तुवें दोळ्यांक आश्ट्य दिली, देवा तुवें दोळ्यांक आश्ट्य दिली, पळोवेत नांतर दंपयेत. देवा तुवें दोळ्यांक तोंडाक ओंठ दिली, उलोवेत नांतर शिवेत. देवा तुवें तोंडाक ओंठ दिली, उलोवेत नांतर शिवेत. देवा सांग म्हाका आतां लिपय नाका, देवा सांग म्हाका लिपय नाका, लोकां जिपांचे आयकून आयकून खान मुजे गेले तकोन, लोकां जिपांचे आयकून आयकून खान मुजे गेले तकोन. म्हणजे कानाक गुडदे कित्याक दिवं नाय, कानाक गुडदे कित्याक दिवं नाय. आनी कविता आसा, तूं रडा नाका माई, हांव व्हड जातस तुका सुकान पळयता म्हणलो पूत मायच्या पालवाक धरून सांगलेलो पूत व्हड जातस बायलेच्या पालवान सगळें विसरलो. व्हड जातस बायलेच्या पालवान सगळें विसरलो. आनी एक कविता आसा, जीवन एक कठीण परीक्षा, जीवन एक कठीण परीक्षा. हांगा गंट वसताना बरोवचें रावय जाय. जीवन एक कठीण परीक्षा, हांगा गंट जाताना बरोवचें रावय जाय. जिणयेन मात बरोवचें रावयल्या उपरांत गंट जाता. जिणयेन मात बरोवचें रावयल्या उपरांत गंट जाता. हांवें देवा लागीं मागलें, सुख संतोष समाधान गिरेस्तकाय सगळें म्हाका दी देवा म्हणून. देवान तुका दिलें, देवान तुका दिलें. आनी एक आमी बायबलांत आमच्या पळयता कायन आनी आबेल म्हणून. कायन आनी आबेल तांचे विशयंत एकाच रुखाची 2 फळां 2 तर जालीं कशी, एकाच रुखाची 2 फळां 2 तर जालीं कशी. सगळें बरेंच रसलेलें, सगळें बरेंच रसलेलें, चिंता तकली जाता पिशी, चिंता तकली जाता पिशी. एकलो मसरान कुसलो, दुसऱ्याक पत्रान चेंचलो, एकलो मसरान कुसलो, दुसऱ्याक पत्रान चेंचलो. रक्ताच्या बोबाटेक देव रागान पेटलो, रक्ताच्या बोबाटेक देव रागान पेटलो. आमच्या देशाची इस्सकाणी, आमच्या देशाची इस्सकाणी नितीक दिल्या फाशी. आबेल असो पडतात मांडो, कायन बिंदास गुंता वळोवन मिशी. आबेल असो पडतात मांडो, कायन बिंदास गुंता वळोवन मिशी. पावस येताना आमी पळयलें, मागतेल असो भोंवडत म्हणून हे ल्हानशे कवित. पावस धाड देवा म्हणून मागोंक इगर्जी गेल्ल्या भक्तिकान व्हरूंक नातली सत्री. पावस धाड देवा म्हूण मागोंक इगर्जी गेल्ल्या भक्तिकान व्हरूंक नातली सत्री. पावस आयलो जोर, आतां पावस रावचे न्ही. पावस रावो म्हणून मागोंक गेल्लो भक्तीक पाटी येताना भिजन म्हणून व्हरून गेल्लो खंय सत्री. हांचो भोवार्थ पळोवन देव कंगाल ताचीच सुकल्या कात्री. हांचो भोवार्थ पळोवन देव कंगाल ताचीच सुकल्या कात्री. आनी एक निमाण्याचें आसा, सूक हांवें सरतो पळयता आमी थोडे फावटी पेटो ताज्या शिमटेक धरूंकच तो गुंत आसता ते, ताच्या ते शिमटेक तोत्त धरून गुंता, पूण ताका शिमटी मेळना. तें पळयतना म्हाका हे कविता आयिल्लें, जिणेंत सूख आसा पळय, सूख पेट्याच्या शिमटे परी, सूख पेट्याच्या शिमटे परी. पेटो ती धरूंक तिच्या फाटल्यान कितलें गुलेरी, ती मेळटा मेळटा म्हूण चिंता पूण ती केन्नाच मेळना. ती मेळटा मेळटा म्हूण चिंता, ती केन्नाच मेळना. देव बरें करूं. बाब जोसे पिंटोची कविता वर्णन करूंक जायना, ती अनुभव करी जाय. एक एका कविता फाटल्यान एक एक बूक बरय तितली गुंडायची चिंता तातूंत आसता. तुवें गुलोब जाय तर
कांट्या संगी जियोंक शिका जाय म्हणटाना समाजेन तो लोका मोगाळ व्यक्ती जाय जाय तर निष्ठूर व्यक्ती सांगता सारको व्यवहार करची बुद्दवंत काय तुका आपणाय जाय म्हणून अव्यक्त रितीन आमकां कवी सांगता. भोव अप्रतिम कविता बाब जोसी पिंटो परबी तुमकां. आता पोयटिका पंगड आराम करून समान मनस्कारांक उट्टू घालून समान वयस्करूनय मर्यबाय तसली मलगडी आसा आनी म्हज्यातलो नेणतलो आसा, जाणटे आसात, शिक्षक आसात, सक्कड आसात. हांकां सांगता घालून 41 41वी कवी गोष्टी आसा करची, कविता रिपेरी करची, जागोवचें, चूर सायडीक वता आसतना परत वाटे काडचें, जायते राजी संधान करचें, तवळ तवळ वाड जमती करचें, पुरो करते आसा. तशें ताका दोगां भुरगीं आसात, एक स्वंत विश्वासी पत्नी आसा, ताचें काम आसा. पूण आमी जाचे जावन जायते शिकल्या, पूण ताणें कविता सादर करची रीत आपणे ती कोण्णी शिकोवना. जस्टी बाबान आज इल्लें ट्राय केलें, पूण जाल्यार तुवें मोबायल 4 पेटी हें करता आसतना गेलो हितून, नाजाल्यार तुका हांव क्रेडीट दिता. हाच्या हातान चीट ना, मोबायल ना, खाली माईक आसा, ताका आयका तो कसो कविता सादर करता म्हणून. आमच्या पोयटिकाचो पप्पा नवीन पिरेरा सुरतकाल, शॉर्ट फॉर्म NPS. म्हज्या कवितेचें नांव आसा हट्टी गांवच्या हट्टी चेडवाची गाणी. एका हट्टी गांवच्या हट्टी चेडवाची गाणी. आमच्या गांवचें चेडूं एकलें हट्टी म्हळ्यार हट्टी. अरे बाबा सांगू कितें, नारला चित्त गट्टी. ह्या फावटी ताचें हट कितें जाणात, घुमट्या लागीं काजार जाता, घुमट्या लागीं काजार जाता. 5 वर्सां उपाशी रावून एक दीस सुद्दां अन्नाता. घुमट्या लागीं काजार जाता, घुमट्या लागीं काजार जाता. 5 वर्सां उपाशी रावून एक दीस सुद्दां अन्नाता. बाप पळयता सो पाप बावडो धुवेक समजोंक शकलो ना. धांवून येवन म्हज्या पांयांक पडलो, म्हज्यानी सोसूंक तांकलें ना. बाप पळयता सो पाप बावडो धुवेक समजोंक शकलो ना. धांवून येवन म्हज्या पांयांक पडलो, म्हज्यानी सोसूंक तांकलें ना. हांव वाड्याचो गुरकार, सैमान हांव हट्टी. कशें तरी चेडवाक वाटे काडी जाय, करी लागलो उपायांची पट्टी. हांव वाड्याचो गुरकार, सैमान हांव हट्टी. कशें तरी त्या चेडवाक वाटे काडी जाय, करी लागलो उपायांची पट्टी. आतां म्हज्या लागीं आसुल्ल्यो विंसवण्यो 2. एकत त्या घुमट्याक दुदोचेर रावय जाय, ना तर त्या चेडवाक समजय जाय. एकत त्या चेडवाक समजय जाय, नातल्यार घुमट्या दुदोचेर रावय जाय. बाप पळय काय करनातल्या चेडवाक त्या हांव कशें समजयन. घुमट्याक दुदोचेर रावचें बरें केली हांवें विसोण. बाप पळय काय करनातल्या चेडवाक त्या हांव कशें समजयन. घुमट्याक दुदोचेर रावचें बरें केली हांवें विसोण. घुमट्याक दुदोचेर रावया, घुमट्याक दुदोचेर रावया. मुखेल्यांक तांच्या भेटोवन दिली हांवें शिकोण. मुखेल्यांक तांच्या भेटोवन दिली हांवें शिकोण. अरे बाबा तुमच्या जातीन कितलो लोक ताने बुकेन वळवळटा, तर घुमट्या दुदोतून तुम्ही पयशे कित्याक विबाडटात. तुमच्या जातीन कितलो लोक ताने बुकेन वळवळटा, तर घुमट्या दुदोतून तुम्ही पयशे कित्याक विबाडटात. म्हज्या सवालाक तांची जाप कितें जाणात. तुमच्या जातीन कितलोसो लोक बिडार नासता कश्टाता, तर 300 कुटुंबाच्या फिरगजे करोडाची इगर्ज कित्या. तुमच्या जातीन कितलोसो लोक बिडार नासता कश्टाता, तर 300 कुटुंबाच्या फिरगजे करोडाची इगर्ज कित्या. तांकां जाप दिवंक शकलो ना, हट्ट म्हजें जिखलें ना. वर्सान वर्सां मिनत काडल्यारी घुमट्या दुदोचेर रावलेंत ना. तांकां जाप दिवंक शकलो ना, हट्ट म्हजें जिखलें ना. वर्सान वर्सां मिनत काडल्यारी घुमट्या दुदोचेर रावलेंत ना. निमाणें सलवणी म्हजी मांदून पावलो पाटी त्या चेडवाच्या घरच्या दारार. निमाणें सलवणी म्हजी मांदून पावलो पाटी त्या चेडवाच्या घरच्या दारार. दार उगडटा सांगूंक कितें, चेरको भुरगो चेडवाच्या अंडयेर.
अरे बाबा अजाप घडला, चेडवान आपले हट्ट सांडला, मेहनत म्हजी व्यर्थ जाल्यार काजार जावन बऱ्या पडला. अरे बाबा अजाप घडला, चेडवान आपले हट्ट सांडला, मेहनत म्हजी व्यर्थ जाल्यार काजार जावन बऱ्या पडला. निमाणे 12 वर्सांचे म्हजे हट सांडून पावलो पाटी म्हज्या घरच्या दारार. घरा पावता सांगोंक कितें, धुवेन म्हज्या हट्ट धरला, घुमट्या लागीं काजार जाता, घुमट्या लागीं काजार जाता. 5 वर्सां उपाशी रावन एक दीस सुदान जाता. धुवेन म्हज्या हट्ट धरला, घुमट्या लागीं काजार जाता, घुमट्या लागीं काजार जाता. 5 वर्सां उपाशी रावन एक दीस सुदान जाता. देव बरें करूं. बरें, आमच्या नवीन पेरेरान AK40 41 कविता गोष्टी आसा केल्यात आनी तो पाटी रावचे. इतल्या कवी गोष्टींनी कोण एकलो MC जाता कार्यनिर्वाहक, कोण एकलो सुंकण हाती घेता, कोणाच्या एका सुवातेर कविता गोष्टी चलता. हर एक सुवातेर नवो मनशाक ताणें मुखार धाडचें आनी ताटी पाटी उरचें. आनी नवीन पेरेरा ताणें कविता सादर करची रीत खंयच्याय कोंकणी कवीनी हेजवळ शिकिल्ली ना. ताचीच कविता, म्हजीच कविता जर जाल्यार हांवें पळोवन सांगचें पडटा. सो ताका गट्टी ताळयो दिवची विनंती करता आसा. आतां तस जाल्यार एक नव्या तालंताक सोदून हांगासर म्हज्या बगलेक बसयलां. गांवांत वालेन्सियाची ती फादर मुल्लर्स हॉस्पिटलांत एडमिनिस्ट्रेटीव सेक्शनांत आसा. तुमी फादर मुल्लर्स कार्ड भलायकेचें कार्ड करचें म्हणना, तिचे नंबर विचारल्यार जालें, तुमकां सीदा वारडाकत. हांगासर विशेष बेंतिका जायती नोट्स तेणें प्रकर नायल्या, ती सुमार तयार केल्या. असल्या 2 तुवें संगतीनी सुंकण हाती घेतल्यार तूं नेक्स्ट ज्युनियर नवीन पेरेरा जाताय. तुमच्या मुखार आयची सुंकणदार प्रीता मिरांदा वालेन्सिया. तुमच्या मुखार म्हज्यो थोड्यो चुटुका हांव सादर करूंक कशी व्हरता. वीक तो पोटांतले वीक ओंकलो आनी भलायकी जोडोंक सोकलो. हो मोतींतले वीक ओंकलो, हेरांनी भलायकी ओगडावंक कारण जालो. दुसरें चुटुक खोबरो तो शेजाऱ्याच्या कुड्याक काडी पेटोवन गांवभर दवरतना संतोसलो. आतां ताचें पाकेल आसतना मात्र संतापलो. भावार्थ आनी एक चुटुक वारें दोळ्यांक दिसना, पूण वाऱ्याचें अस्तित्व पात येता, कित्याक हांव जियेतां. आनी एक चुटुक प्रयत्न तो केळांक नान देवलो, पडलो, सोलवालो, उठलो, खेळलो, आक्रेक जिखलो. हो भियेलो, खावजेलो, केळांक ना तावन पयस उरलो. फकत असायकपणान ताळयो पेटचो प्रेक्षक जालो. हस्कत मनीस सगळ्या संवसाराक मुठीन दवरूंक आशे नाका मनशा. तूं आसाय मुठी तेद्या काळजाच्या मुठी भितर. आनीक चुटुको निस्वार्थीची न्ही. हांव तुमचे खातीर जरत गेली. हांव म्हाकाच करता मनासर खाली. तुमचे खातीर हांव जियेली. म्हजो परमळ गांवभर पसारल्यारी हांव तुमच्या घरांनी बंदी. 1 मिनट, तुमी कितें कितें चिंती नाकात कर्मा. हांव म्हळ्यार ओस्तुरुंबोळचो साबण निर्मा. देव बरें करूं. आतां उरल्यात फकत बाब आल्विन दांती. बाब आल्विन दांती हांच्यो कविता तुमी वाचल्यात जावं पुरो. ते सामाजीक विशयांचेर कविता बरयतात, चिमटो कांड्स बरयतात. आतां कोणाक चिमटो काडूंक बसल्यात पळया, तांकां आमी आयकुचें. बरें, गंटलकट्टेच्या फ्रिगेजे भितर वणें घालयात गी. केदळ जावन ना? मस्त वर्स जावन ना? ओके. आमच्या फ्रिगेजेंत वणें घालूंक आसलें. हे फाटी आमी रिनोवेशन केली. दुसरे दीस सकाळी तुमचे वणें भायर दवरा म्हूण मात्र सांगलें. सांगूं ना, उलटीर आसलें.
नेक्स्ट आयतारा येता आसतना आतां ताणें सांगलें म्हळें 300 जणांच्या कुटुंबाक करोडांची इगर्ज कित्याक आमी करोड करसून आनी पुरा मार्बलांनी पुरा घाले ते वेळ म्हाका ही कविता जळकली एग्जाम हॉलांत आसलो भुरग्यांनी बरयतना हांवें हें बरयली कितल्याकी वर्सां जावन इगर्जे भितर वणें घालून वता हांव सडन एक आयतारा वणें तुमच्या भायर दवरा म्हूण कोणेंय सांगो ना तें बॉर्डर आसा बागलार वण्याचें पुराण पयलें वण्याचें पुराण पयलें सागोणेची पेट हजारांचो सूट सागोणेची पेट हजारांचो सूट पांयांक बूट मंदिरा भितर पेट व्हरतना पुरुशांवार मंदिरा भितर पेट व्हरतना पुरुशांवार मोडें उठोवन बोव मारलें दये करून म्हज्या पांयाचे मोचे काण भायर दवरात देवळांत वणें आडवरल्यात वण्याचें पुराण दुसरें ताका तो सयतलो तें हाका ताका तो सयतलो हें हाका मिसांत मोग जातालो नाजूक कूड सुंदर वदन नितळ हासो चंद गुण नाजूक कूड सुंदर वदन नितळ हासो चंद गुण मोचे मंदिरांत आडवरल्यात आयलें सुचन मोचे मंदिरांत आडवरल्यात आयलें सुचन मोगाक आयली एर हाका ताचे फुटकार चिकला पाय दिसले ते दिंबयेर वणाचें पुराण तिसरें बावर्ताच्या प्रार्थना जाल्लींच पुर्वितान उलो दिलो तुमच्या खासगी गरजां पासत मागा लोक मागे लागलो भायर आसले वणें राख देवा देव बरें करूं बहुत बरी कविता आता सर्वांची संपली कविता सदारपण संपलें तुमकां सर्वांक आमकां मोगान आयकल्ल्याक ताळयो पेटोवन उमेद दिल्ल्याक आमी देव बरें करूं म्हणटा डॉक्टर फ्लाविया कास्तेलिनचो हिचो बूक आसा हांगासर A.D. कार्दोस आनी फ्लाविया बाय तुमकां वळख आसा ती नर्सिंग कॉलेजीची प्रिंसिपल तिचो बूक मोकळीक जाला आयले वर्स आज 120 रुपयाक ती तुमकां दिताली ते करून पुस्तक घेयात आनी समारोप कार्या खातीर कार्यनिर्वहण केला माने साल्वेनी ताका 2 ताळयो दिवया बरें निर्वहण करते आसा तो अकरेच्या वखदा आसा देव बरें करूं मोगाच्यानो अपूर्बायेची काव्य गोष्टी हांगासर संपले आनी आतां थोड्याच वेळान ह्या कार्याचे समारोप कार्य हांगासर चलतले 1-2 मिनटां ताच्या पयले हांगासर कोंकणी मायेक मान करून एक पद सादर जाता आमी संवसाराच्या कोणच्या पावल्यारी कितें जोडल्यारी आमी कोंकणी मायेचे भुरगे त्या देखून आमी कोंकणी उरोवया बाब लॉयडाच्या उंचल्या पदां पैकी एक पद हें जावन आसा कोंकणी मायेक म्हणलें पद आतां सादर जातलें हें सादर करतात इयन सिक्वेरा रेवन रॉड्रिगस प्रज्वल पिरेरा सॅम्युअल मिरांदा ॲडल प्रिन्सिटा मेनेझस लिझा रॉड्रिगस आलिशा सांतुमायर आनी अनोरा मेंडोन्सा सांगताच एक तिळसोणी आसा आरंभार आमी एक चिटी दिल्ल्यो ते चिटी थंयसर आमचे स्वयंसेवक आसात तांचे कडेन तुमी पाटी दिवच्यो आमी अत्युत्तम कवितेक मान करूंक आसा त्या देखून तुमचे कडेन आशिल्ले चिटी तुमी नांव बरयलां तर पयलींत हांव कोणें आयकलां तांणी दया करून हे चिटीर नांवां बरोवन हांगासर बाब नवीन आसा आनी तशेंच फाटल्यान थंय आसात तुमी तुमची चिटी दिवचे आनी आतां कोंकणी माये म्हणलें पद सादर जाता दया करून आयकुया सांगतास बाय निशा रॉड्रिगस हें पद गायतली सांगता मेळून
कोंकणी जय 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 कोंकणी जय कोंकणी जय कोंकणी जय 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 कोंकणी कोंकणी बाळा कोंकणी मांडार संगी मेळोया कोंकणी नादा कोंकणी मायेक परबी पाठोया कोंकणी बाळा कोंकणी मांडार संगी मेळोया कोंकणी नादा कोंकणी मायेक परबी पाठोया चर्चा उदका देम्यांनी येदा माडा कुब्यांनी तळवून सामगेली माती लाखो जिळांनी कोंकणी रयत खणांनी फुलोन आसा आमची संस्कृती फुलोन आसा आमची संस्कृती सरस्वती पालवा राष्ट्रीय सन्मान आयलेली सुवर्णाच्या कोलवा भितर फुलोन रावलेली आमची भास कोंकणी आमची भास कोंकणी सरस्वती पालवा राष्ट्रीय सन्मान आयलेली सुवर्णाच्या कोलवा भितर फुलोन रावलेली गडावेस वोयुनास घुमटा गोदानी दुधा मोवान वाळता भास आमची कोंकणी गडावेस वोयुनास घुमटा गोदानी दुधा मोवान वाळता भास आमची कोंकणी कोंकणी मांडा संगी मेळोया कोंकणी नादा कोंकणी मायेक परबी पाठोया कोंकणी बाळा कोंकणी मांडा संगी मेळोया कोंकणी नादा कोंकणी मायेक परबी पाठोया बटा तोटानी कोंकणी बेटानी आमचे वायज पावस वळयता आडले वळे सोडून गोंया पाटार बसून कोंकणी भास राज चलयता कोंकणी भास राज चलयता इंग्लंडाचे दरबार आमचे हुमटून उडोवया काळज भितर इंडियाचो बावटो उबोवया वंदे मातरम वंदे मातरम इंग्लंडाचे दरबार आमचे हुमटून उडोवया काळज भितर इंडियाचो बावटो उबोवया मंगळ्याच्या संस्कृतीक मान बगोवया मोरा पर्यंत माय भास कोंकणी उलोवया मंगळ्याच्या संस्कृतीक मान बगोवया मोरा पर्यंत माय भास कोंकणी उलोवया कोंकणी मांडार संगी मेळोया कोंकणी नादा कोंकणी मायेक परबी पाठोया कोंकणी बाळा कोंकणी मांडार संगी मेळोया कोंकणी नादा कोंकणी मायेक परबी पाठोया संस्कृती फुलोन आसा आमची संस्कृती जय कोंकणी जय कोंकणी जय 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 कोंकणी
मोगाचनो आईची काव्य गोष्टी उत्तम रीतीन जाले आणि आता आम्ही या कार्याच्या समारोप कार्यात विशीन वेत असताना हांव हांगसर या वेदीचेर मुखार आपयता गंटलगट्टे पिरगज बिगार आणि येदोळ सांगले बरें या कार्याचे रुवारी मनादिक बाप रोनाल्ड प्रकाश डिसोजा पिरगज गोळी परिषदेचो उपाध्यक्ष माने सुनील मिरांदा पोएटिका पंगडाचो तांडिली गुरकार बाप नवीन पेरेरा सुरतकल श्री संघटन गंटलगट्टे गटाचे अध्यक्ष माने प्रमिळा पेरेरा कॅथोलिक सभा मूडविधी वार्डाचो अध्यक्ष माने ऑल्विन रोड्रिगस अलंगार श्री संघटन मूडविधी वार्डाचे अध्यक्ष माने आईडा मेनेजस कॅथोलिक सभा गंटलगट्टे घटकाचो अध्यक्ष माने रोशन मिरांदा फिरगज गवळीक परिषदेचे कार्यदर्शी आणि तसेच श्री संघटनाचे कार्यदर्शी मानेस्तीन लिडिया डिकुन्ना कॅथोलिक सभा गंटलगट्टे घटकाची कार्यदर्शी मानेस्तीन प्रेसिल्ला पेरेरा हांकां सर्वांक परत जुबल्यो समिती संचालकी श्रीमती अनिता कुरेया हांणी वेदीक परत आपण आडे म्हण हांव विनंती करता. आम्हा सुमेशांच्या ताळयां बरोबर या सैरांक वेदीर आपण हाडटा आसतना ताळयो दिवन तांकां स्वागत करुया. ताळयो पावानांत जरा ताळयो दिया अभिनंदन पाठवूया. दयेकरून बसका स्वीकार करूया. बसा बसा. मोगाचनो आज सबार उंचल्या हंताचे कविता सादर केल्यात आणि या संदर्भार या सर कवींक सांगत हाडल्या पोएटिका गुरकार बाब नवीन पेरेरा सुरतकाल हांकां देव बरें करूंक म्हणटा आणि आज सादर केल्या सर कवींक मान करूंक आसतले आणि हे कार्य सोलोन वर्चाक हांव उलो दिता. श्री संघटन जुबल्यो संचालकी मानेस्तीन अनिता कुरेया. आज कवी गोष्टींत बागेंतल्या कवींक आमी मान करूंक आशेता. तांची नांवां वाचतना तांणी विगार बापान तावन मान स्विकार करच्याक विनंती करता. पयल्यान पयलें पोएटिका पंगडाचो गुरकार कवी नवीन पेरेरा सुरतकाल. सुंकण घेतिल्ल्या पोएटिका पंगडाचो कवी ऑल्विन दांती पेर्नल तशेंच प्रीता मिरांदा वालेन्सिया जोसे पिंटो किन्नेगोळी लवी गंजीमठ वलेरियन मोरस ताकोडे एडी कार्दोस ताकोडे लॉयड रेगो ताकोडे रोशन कस्तेलिनो पलड़का हेनरी मस्करेनास गंजीमठ लविटा संतोमयर शिर्तडी डॉक्टर फ्लाविया कस्तेलिनो मणिपाल पेद्रो प्रभु ताकोडे मैक्सिम लुद्रिक गोंदेल विनोद पिंटो ताकोडे विन्सेंट डिमेलो ताकोडे
ಗಿರೆ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಲೋಬೋ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಸುನೀತಾ ಶಾಂತಿ ತಕೊಡೆ ಲೊಲ್ಲಾ ಉಜಿರೆ ಮರಿಯಾ ಪಿಂಟೋ ಗುಲ್ಶೇಖರ್ बेळवाय जूलियट मोरस देरेबैल सुनील गोन्साल्विस मडेंत्यार अंतोनी डिसोजा निन्निकल लिल्ली कर्डोजा गंटलकट्टे एडविन पिंटो गंटलकट्टे हे कार्य निर्वहन केले ऑलविन मॅनेजर्स गंटलकट्टे फादर रोनाल्ड डिसोजा हांका पयोटिकाचे पंगडाचे गुरकारान हो मान स्वीकार केल्ल्या सर कविंक आनी मान वितरण केल्ल्या विकार बापाक देव बरें करूं. वलेरियन मोरस ताकोडे पोएटिका पंगडाक आनी गंटलकट्टे फिरगजगरांक एक विशेष बांद आसा. हाका कारण जावन आसा पोएटिका पंगडाचो गुरकार बाब नवीन पेरेरा सुरतकल 10वी कवी गोष्टी हांगासर मांडून हाडिल्ली आनी आज 41वी कवी गोष्टी बरी यशस्वी रितीन जाल्या आनी मुखल्या दिसांनी 50वी कवी गोष्टी हांगासर जावन दिवन आशेता आनी बाब नवीन पेरेरा सुरतकल हांकां मुखार आपयता तांचो संदेश दिवच्याक. फाटल्या 12 वर्सां हांव म्हज्या गांवांत गेल्लो एक विशय आसा. आमच्या सगळ्या DSAजींत अत्याधिक साहित्यीक कार्यक्रमां खंयच्या फिरगजेन जातात की म्हळ्यार म्हज्या प्रमाणे ती गंटलकट्टेंत. म्हज्या गमनाक आयिल्ल्या प्रमाणे ती गंटलकट्टेंत जातात आनी फादर रोल डिसोजा आनी सर गंटलकट्टेच्या देवपर्जेक हांव अभिनंदन पटयतां. कित्याक म्हळ्यार जायतीं साहित्यीक कार्यक्रम पोएटिका वट्ट मात न्हय जायत्या इतर संघटना वट्ट हांवें जायतीं पळयल्यांत जायत्या इतर संघटना वट्ट साहित्यीक कार्यक्रमां अत्याधिक ह्या फिरगजेन जातात हें म्हज्या गुमानाक आयलां देखून तुमकां हांव अभिनंदन पटयतां. पोएटिकाची 41वी ही कवी गोष्टी ह्या कवी गोष्टीचें संपूर्ण प्रयोजकपण घेतिल्ल्या
श्री संघटन आणि कथोलिक सभेक गंटालगट्टा घटक हांकां हांव पोलिटिका तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां देव बरें करूं. आयचें कार्य आसा सांप्रदायिक कणाचें फेस्त आनी हाच्या विशयान म्हाका 5 मिनटां उलय जाय म्हूण सांगलां. सांप्रदायिक कणां ही कणां जायतीं आसात, पूण सांप्रदायिक कणां म्हळ्यार कली ती परंपरा जावन आयिल्ली. आदीं जावन खंयची आतां आदीं पावसांत जायते काण आनी मेळान जातले, त्या देखून आपोळ करून दवरतले, चिंचारे बसतले आनी ते पावसांत लोकांक केदाळ काणां नातल्लीं त्या वेळार कसलीं काणां ती पुंजोवन दवरतले जाल्यार फ्रिजीन नातल्ले. आनी हांगासर जायते लिस्ट आसा. त्या वेळाची ती काणां सांप्रदायिक काणां जावन देंवन आयल्यांत. आतां सांप्रदाय म्हणटना हांव सीदा वास्तू घेता म्हळ्यार हांव एक सिवील इंजिनियर, हें म्हजें फील्ड. वास्तू आसा, वास्तूक सबार जाणांनी वास्तू घर बांदतना आतां हें वास्तू प्रकारत बांदतात. तेंगे 16 जाणां घरां आतां हें वास्तू प्रकारत बांदतात. सबार कडेन थोड्यांनी म्हणलें आसा आमकां खंयचेय दिक्क खंयची जाता, पूण हाच्या फाटल्यान एक सायंटिफीक रिजन आसता. आतां वास्तू म्हणटना वास्तू प्रकार तुमचे घरांत साऊथ वेस्ट कॉर्नराचेर टॉयलेट आसा जाल्यार घरांत पिडा येता म्हूण वास्तू सांगता. थोड्यांक असो येवंक पुरो एक घाले त्या दिक्कांत एक टॉयलेट आसा जाल्यार पिडा कशी येवची घेवन. हाच्या फाटल्यान एक सायंटिफीक रिजन आसा. हांगासर वारें आमच्या गांवांत खंय तावन वळटा गे म्हळ्यार साऊथ वेस्ट कॉर्नरांत इशीन वळटा आनी ते दाळा त्या दिक्कांत टॉयलेट आसा जाल्यार बॅक्टेरिया पुरा घरा भितर येतात. हे सायंटिफीक रिजन, ही हांवें सोदना केल्लो विशय. त्या देखून त्या घरांत पिडा आसता. आदल्या घर आनी थंयसर किचन आसल्यार तशेंच दुवर घरा भितर येता, ऑक्सिजन उणें जाता, पिडा चड जाता. तुमी आदल्या पुरातन घरांक पळोवंक गेल्यार साऊथ इस्ट कॉर्नर सोडल्यार दुसरें खंयी ना, खंयचे किचन खंयी आसना. आदल्या हर एका घरांनी साऊथ इस्ट कॉर्नराक आसतलें. आनी एक विशय एक गजाल घडिल्ली फाटल्या थोड्या वर्सां आदीं. हांगा किन्नीगोळी कोस्टा म्हणून एकलो कॉन्ट्रॅक्टर आसलो, ताचें बार आसलें हांगा मुडबिद्रेंत. सो ताचे तो म्हाका आपण व्हरतलो कन्स्ट्रक्शनाक. एका घरा गेल्ल्या वेळा एका बायल मनशान म्हज्या कडेन सांगलें तिका तकली फडाफड म्हळ्यार कितलीं वखदां गेली गूण जावन जातली. देखून तें वास्तू तो अशें आसा गे म्हणून विचारलें. हांवें थंय पळयतना काळें म्हळ्यार ती स्त्री नॉर्थाक तकली घालून न्हिदतली. हांवें काल तिका बेड्ड गुणोवंक सांगलें, ते वेस्टाक कर म्हूण सांगलें. म्हाका भरती थोड्या दीस एक 4-5 दिसांनी म्हाका मेसेज आयली तिची तकली फडाफड रावल्या. हे कित्याक गे म्हळ्यार ह्या भुमी भितर एक मॅग्नेट आसा. हाका सायंटिफीक रिजन आसा. संप्रदाय म्हणटना सायंटिफीक रिजन आसा. भुमी भितर एक मॅग्नेट आसा आनी ह्या मॅग्नेटाचो पावर कोण नॉर्थाक तकली घालून रिगता पळय ताचे वयर तो पडटा. हे सगळ्यांक न्ही, भोव थोड्यांक मात्र तांकां तकली फडाफड सुरू जाता, भोव थोड्यांक ते. आनी ह्या विशयान उलयतना म्हाका आनी एक गडी दोडास येता. म्हज्या भावाक पाठदूख आसली. पाठदूख काल गेल्यार ती पाठदूख गूण जायना. तो ताणें जायत्या दाक्तरा कडेन गेलो, पाठदूख गूण जायना. ऑर्थो कडेन गेलो, न्युरो कडेन गेलो, एक्सरे काडली, स्कॅनिंग केलें, पाठदूख गूण जायना. एक दीस हो गॅरेजीक गेल्लो, ताच्या दुसऱ्या खंयच्या कामाक बायक रिपेरी करून गॅरेजीक गेल्लो. कुशीन आसल्यान एकल्यान बायक दवरलें आनी म्हणालो हाचे शॉक अब्जॉर्बर चेंज कर, पाठदुखीन रावंक जायना म्हणालो. हाका टप्पा मतीक गेले, म्हज्या बायकाचे शॉक अब्जॉर्बर चॅक कर म्हणालो. हे पुरा गेले आतां म्हणालो. हाचे शॉक अब्जॉर्बर सामा गेले, हाची पाठदूख रावली. अशें हाचें मूळ कारण, थोड्या गजालींचें मूळ कारण खंय आसता आनी तें आमी सोदून काडचें पडटा वैज्ञानीक रितीन. तशें ती सांप्रदायीक कणां म्हणटना ह्या कणांत कसल्यागी पिडेचें, हांव कित्याक सांगता गे म्हळ्यार, आनी तूं कसल्यागी पिडेचें वखद आसोंक पुरो. असलीं कणां आमी असलें फेस्त केल्ल्यान आमकां वळख जाता आनी ती आमकां उपकाराक पडटात. लांब काळाक गूण जायनातले समस्या आसल्यार तसल्या कणां वरवीं गूण जावची साध्यता आसा. आतां हांवें सांगलें म्हण न्हू, कली पिडा आयल्यार वखद सोड न्हू, सांप्रदायीक कणांत खावंक वचनाकात, पयलें वखद. गूण जायनातल्यार मात असलीं संगत्यो उपकाराक पडटात आनी असलीं फेस्तां उपकाराक पडटात म्हूण सांगून म्हजीं उतरां अखेर करता. देव बरें करूं.
प्राईज येणार तशेंच आज या कवी गोष्टीचे पोशाख पण घेतिल्ल्यांक ऑस्टिन प्रभू चिकागो आणि दिवची उडासाची काणी पोएटिका तर्फेन फादर रोनाल्ड डिसोजा तुम्ही स्वीकार करी जाय म्हणून विनंती. तशेंच रोविन डिसोजा शांतीपुरा आणि दिवचे 1000 रुपये कॅश प्राइज अत्युत्तम कविते कोणाक पावो जाता? लॉयड रे गोताकोडे ते आसा लॉयड रे गोताकोडे तो म्हणटलो हांव कविता वाचिना म्हणटलो ताका जबरदस्ती वन नडले हांवें वाचून 1000 रुपये वन गेलो. हांवें काल्या कविता हांव वाचिना म्हणटलो. लॉयड रे गो तुजी कविता लोकांक मेचवाल्ली कविता जावन विंचून आयल्यान तुका हांगा वयर तुका अभिनंदन लॉयड रे गोताकोडे. देव बरें. कवी मान करत असताना ओढलं करून गेलो मेस्त्री वलेरियन मोरस ताकोडे मेस्त्रीनी मुखार येऊन गाणी घेताय म्हणून विनंती करता. आमच्या पिरगजेंचं ल्हानांत व्हडा म्हणसर विविध तालेंत आसात. ताका साक्ष जावन आसा मंगळूरांत चलिल्ल्या सुपर मॉम सीझन 7 विजय जाल्ली आमची एकली मानेसिना तिका ह्या संदर्भार मान करूंक आमी संतोष पावता. हांव हांगासर मुखार आपयता हें कार्य चलोवन व्हरच्याक मानेसीन प्रामिळा सांतुमायर हिने हें कार्य चलोवन व्हरचें म्हूण विनंती करता. देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्तां. आयले वार जुनान मंगळूरान चलिल्ल्या सुपर मॉम्स 2025 सीझन 7 ह्या रियलिटी शोन आमच्या फिरगजीच्या श्रीमती विल्मा रॉड्रिगस हांणी भाग घेतिल्लो आसता. जायत्या स्पर्धेकां मदें विंचून येवन फर्स्ट रनर अप प्रशस्ती आपणाची करून घेतल्या. जायत्या तालेंतांनी बरयल्ली श्रीमती विल्मा रॉड्रिगस एक बरी नाचपीण गावपी नाटकिस्त आनी सृजनात्मक व्यक्ती. प्रस्तुत एक्सलंट विद्या संस्थांत टिचर जावन वावर दिवन आसा. कॅथोलीक सभा आनी स्त्री संघटनाची सांदोती जावन आसा. ह्या बागी सुवाळ्यार हांगा जमलेल्या सर्वांच्या तर्फेन कॅथोलीक सभा मान करूंक आशेता. हो मान तांणी स्वीकार करीचे म्हूण विनंती करता आसतना तिच्या मुखल्या जिविताक आमी सर बरें मागता. मोगल सोनो आणि अभिमान संकेत जावन हांगासर पिरगज कुटुंबातर्फेन मान करतात. अभिनंदन पाठयता विल्मा रॉड्रिगस तुमकां. सुपर मॉम सीझन 7 हाची फर्स्ट रनर अप जावन ती विंचून आयल्या तिका आमी अभिनंदन पाठयता. कंग्रॅच्युलेशन. मामनी मॉम सुपर मॉम करियेच्या अखेरीक आम्ही हांगासर पावल्या आणि आता समेस्तांक धन्यवाद पाठवून मुखार येतात.
गड्डलगट्टे कथोलिक सभेचो अध्यक्ष तशेंच वाराड्याचो कथोलिक सभेचो कार्यदर्शी मनीस रोशन मिरांदा आमच्या समोर. जमलेल्या सोमेस्तांक बरी सांज मागता. आज आमकां पोएटिका कविगोष्टी आनी सांप्रदायीक कानाफेस्ताचो दौडतो संभ्रम. ह्या दौडत्या संभ्रमाचें उद्घाटन करून कार्य बरें मागल्ल्या तशेंच हे कार्यक्रम यशस्वी रितीन मांडून हाडूंक मार्गदर्शन दिल्ल्या कातोलीक सभा तशेंच स्त्री संघटन हाचे आत्मीय निर्देशक संगतच आमचे फिरगज विगार मानादीक रोनाल्ड प्रकाश डिसोजा बापांक दोन्ही संघटन तशेंच जमलेल्या सर्वतर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. आयचे कार्य यशस्वी रितीन आयोजन करूंक मार्गदर्शन सहकार आनी प्रोत्साहन दिल्ल्या गवळीक परिशद उपाध्यक्ष माने सुनील मिरांदा, गवळीक परिशद कार्यदर्शी तशेंच स्त्री संघटन कार्यदर्शी मानेस्तीन लिडिया डिकुन्ना हांकां जमलेल्या सर्वतर्फेन देव बरें करूं. आयचे कार्य वेवस्थीत रितीन चलोवन व्हेल्ल्या आयच्या कार्याचो कार्यनिर्वाहक संगतच आमच्या फिरगजेचो 21 आयोग संयोजक मानेस्त ऑलविन मिनेजस तुमकां हांवें देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या कार्याच्या यशस्वेक कारण जाल्ले आनी एक प्रमुख व्यक्ती पोएटिका पंगडाचे गुरकार मानेस्त नवीन पिरेरा सुरतकल हांच्या मुखेलपणान कवी गोष्टी यशस्वी रितीन सादर जाल्या आनी सभार लागशिल्ल्या तशेंच पयशिल्ल्या कवींनी हांगासर येवन आपली कविता सादर केल्या. तुमकां सर्वांक सांगताच हजर आसत्या सर कवींक तशेंच सुंगान हाती घेवन उतरांनी आमकां मनोरंजीत केल्ल्या तुमकां सर्वांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. वेदीर हजर आसात कातोलीक सभा मूडबिद्री वारोडो अध्यक्ष मानेस्त आल्विन रोड्रिगस तशेंच स्त्री संघटन वारोडो अध्यक्षीन मानेस्तीन आयडा मिनेजस. तुमकां तुमच्या हजरपणाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या कार्यक्रमाच्या आयोजनाचे प्रमुख मुखेलपण घेतिल्ल्या स्त्री संघटन अध्यक्षीन मानेस्तीन प्रमिळा पिरेरा, स्त्री संघटन जुबल्यो संचालकी मानेस्तीन अनिता कोरेया, कातोलीक सभा कार्यदर्शी मानेस्तीन प्रेसिला पिंटो तशेंच कार्यक्रमाच्या आयोजनाक सहकारशिल्ल्या कातोलीक सभा आनी स्त्री संघटन हुतेदारांक तशेंच सर संध्यांक देव बरें करूं. सांप्रदायीक कानाफेस्त कार्यक्रम यशस्वी जायत तर विविध रुचीक तशेंच स्वादीक काना पक्वानां रांदून वेळार हांगासर हाडिल्ल्या सर वाड्याकारांक आनी हाचें मुखेलपण घेतिल्ल्या सर वाड्याच्या गुरकारांक आनी वाड्या प्रतिनिधींक देव बरें करूं म्हणटा. आज भोव अपुरबायेचें गायन गायिल्ल्या ल्हाना तशेंच व्हडांच्या गायन पंगडाक हाचें मुखेलपण घेतिल्ल्या माने सुनील मिरांदा, सोबीत नाच सादर केल्ल्या ICYM तशेंच YCS संध्यांक देव बरें करूं. आयच्या कार्याची व्हिडिओ चित्रीकरण करच्या फिएस्टा ब्रँडन कुटिन्ना आनी पंगडाक साऊंड सिस्टम उदकशिल्ल्या AP अरेंजर्स मानेस्त ऑलविन आनी तांच्या पंगडाक वेदी सोंपयल्ल्या मानेस्त मार्क मेंडोन्सा तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करूं. आयचे कार्य यशस्वी जायचे तर आमकां आर्थीक रितीन कुमोग केल्ले साबार दानी आसात. नांव आपयलेंच आमच्या दानींनी मुखार येवन आमचो ल्हानसो मान स्विकार करच्याक आमच्या दानी लागीं विनंती करता. विगार बापांनी आमच्या दानींक मान करच्याक विगार बापा लागीं विनंती करता. विल्फ्रेड डिकोन्ना, नित्या दरवाडो, विवियन रोड्रिगस, फातिमा वाडो, शॉन मिनेजस, सालोरेस वाडो, नवीन फेर्नांडीस, सांबोस्त्या वाडो, रोशन रोड्रिगस, सांबोस्त्या वाडो, ग्रेसी फेर्नांडीस, सांजुजा वाडो, प्रेसिला डायस, नित्या दरवाडो, युवा आनी नोहा डिकुन्ना, फातिमा वाडो. तशेंच मान केल्ल्या विगार बापांकी देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर व्हडा संख्यान हजर आसच्या फिरगजगारांक तशेंच जमलेल्या सर्वांक देव बरें करूं. थँक्यू वन एंड ऑल. मोगाचनो कोणाक सोडिनासतना हांगासर धन्यवाद पाठयल्या मनीस रोशन मिरांदा तुका देव बरें करूं. सांप्रदायीक काणा फेस्त आनी थोड्याच वेळान थंयसर आराम जाता. ताचे पयले
आम्ही हाचे खातीर वावर केल्ल्या सर वाड्याच्या गुरकारांक ह्या संदर्भात एक फूल देवन अभिनंदन पाठोवंक संतोष पावता. नांव आपयल्ल्या प्रमाणे तांणी मुखार येवचे आनी विगार बाप्पा तावन एक गुलाब घेवचो. नित्यधर वाडो रोशन डिसोजा, गुरकार रोशन डिसोजा. सांबोस्त्या वाडो मनीस रेमी सिक्वेरा, दयकन जाता विज्ञा. सांत अंतोन वाडो मनीस वलेरियन डिसोजा. फातिमा माय वाडो अनिता मेनेझस. सांजुजे वाडो मनीसिन लिडिया डिकुन्ना. आनी वर्तो वावंटांनी मिनत घेतिल्ली आसा तांच्या वाड्या सांगता मेळोवन हांगाचे आयचे सांप्रदायीक खाणा फेस्त आचरण करूंक वर्तो वावर तांणी काडला. सर वाड्याकारांच्या तर्फेन आमी गुरकारांक मान करता. सालवारस वाड्याच्या तर्फेन मनीस सिप्रियन पिंटो तांणी मुखार येवचे आनी मान घेवचो. सांप्रदायिक खाणां म्हणटा आसतना कितेंच केमिकल नासतना तयार केल्ले, म्हळ्यार ताका केमिकल घालची गरज ना. त्या देखून सगळ्यांनी दादोशी जेवण जेवच्या पयले ह्या जेवणाचेर आशिर्वाद मागच्याक हांव मुखार आपयतां आमचे फिरगज विगार मानादे बाप रोनाल्ड सोज बाप. सर्गींच्या मुगाळ बापा आमी तुका दिनवासता आयचो दीस कोंकणी भाशेक आनी कोंकणी साहित्य ह्या कवितेच्या त्या संवसारांत विविध कवींक हांगासर तुवें आपण हाडून पर्यटकां मरेपात भोव अपुर्बायेची कवी गोश्टी आसा केल्ल्या खातीर आमी तुका दिनवासता. जायते चिंताप आनी आज हांगासर जायतो संदेशय आमकां मेळ्ळा, मनोरंजन लाभलां. ह्या सर्वां खातीर आमी तुका दिनवासतना तांचेर तुजी दाराळ आशिर्वाद घाल. कातोलीक सभा आनी श्री संघटन ह्या दोनी संघटकाच्यांनी आज हो एक सांप्रदायिक व्यस्त कवी गोश्टी आसा केला आसता. ह्या दोनी संघटनाचेरय तुजी बेसांवां घाल आनी सांप्रदायिक खाणां तयार केल्ल्यांचेर तूं आशिर्वाद घाल. वाड्याच्या गुरकारांचेर प्रतिनिधीचेर आनी वाड्याच्या सर लोकांचेर तुजी शुभाम आशिर्वादावत. आतां आमी एका मनान हांगासर जमल्लीं हें जेवण ही खाणां आमी सेवता आसतना आमी समेस्तांचेर आशिर्वाद घाल. आमी हर एकलो तुजी मिसांव जाणा जावं एकामेकाच्या गरजांक पळोवन बरे भलायकेन आसून अशें सदांच आमचो दिसपडतो ग्रास बऱ्या रितीन करच्या तूं आमकां फावो कर. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. जमेन केल्लें मागणें सांगाता म्हणया आमच्या पासरींच्या. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी. तशें आमची पातकाम घोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिवनाका. नित्यधराची माय आमची फिरगजीची पात्रण तिची ससाय हर एक कुटुंबाक आनी तशेंच हर एकल्यांक आसा. तिची ससाय आमी मागुया. नमान मरे कृपे मरलेस तिजे सांगता श्रेमता तुस्ते काळजी गोश्चें जेजू. सरस्पर तुमची सवय आसो. सरपददार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो हांगासर जमल्या सर्वांचेर आनी आमी स्वयंकाच्या त्या काणाचेर आपले विसणार आशिर्वाद आवतू. दयकन एक गडीभर बसया. हांगासर जेवणाची वेवस्था अशी आसा. तुमी थंय भायर गेल्ल्या तक्षणा लंबा एक कावंटर आसात. आमी काजाराच्या जेवणाक गेल्ल्या पर्यंत जेवणची गरज ना. हांगासर कितें सर आसा म्हणून तुमी हांगा वाशयत नंतर एक पटकी हांव वाचून सांगता. गरियो मांडस पत्रडे बोंडयेची चटणी गालंब्याची चटणी कारण्याची चटणी निवोळू ताईकुळो मिठाचे गरे गुजो गुळयांकीर पालपणस हळदी कोल्याच्यो पातोळ्यो मिठा गल्लो आंबो गऱ्यांच्यो पातोळ्यो मोगे बिकणां तेरपान्या गांठी
आळूदेंटो कैलोळ्यो आनी रोस कीर्ल आनी मोग आनस आनी करंब आनी अकरेक शीत त्या देखून तुमी थंयसर वेता आसतना खंय वचून काणगेत लायनीर वचून कांय काणगेचें म्हणून ना थंयसर सड्ड घुसपट जावचो नाका म्हणून सर कवींक आमी एक घडी हांगासर पाटी रावयता स्त्रियांनी हांगासर रावचे यादी खातीर फोटो काडूंक आसतले तांणी मागीर जेवणाक वयचे पयलीं कवींनी हांगासर एक दयाकरन एक फोटो खातीर मुखार येवचे आनी उरल्यांनी तुमी जेवण स्विकार करूंक अवकाश आसा त्या देखून तुमी उठचे आनी थंयसर वचून जेवण स्विकार करचें शीत आनी वय कातोलीक सभा श्री संघटन तांणी दयेकरन हांगासर एक फोट्या खातीर येवचें आनी उपरांत जेवण स्विकार करचें कित्याक म्हळ्यार हो एक अवकाश यादी उरोवच्या खातीर त्या देखून सर कवींनी श्री संघटनाच्या सर स्त्रियांनी कातोलीक सभेच्यांनी दयेकरन जाता इतले बेगी हांगासर येवचें आनी एक फोट्याक सांगत दिवचो. एक विनंती आसा श्री संघटना तर्फेन जुबल्यो वर्साक सरी जावन ताणें लकी बूक छापल्यात जर तर स्त्रियांनी दिले तर ते तुमी तांचे तान घेवचे लकी बूक तुमच्या समोर येताना दिल्यार ते तुमी घेयात म्हणून तुमचे लागीं विनंती करता. सांगताच आनी एक बूक डॉक्टर फ्लाविया कॅस्टेलिनो मानिपल तुज्या हास्या खातीर हो बूक येतोळ सांगला हांगासर डॉक्टर फ्लाविया कॅस्टेलिनो आसा तिचे लागीं नाजाल्यार बाब एडी कार्दोस ताकोडे हाचे लागीं मेळटा. सुंकाण धरली बाय आनी सर कवी दयेकर मुखार येवचे प्रिताबाई बाब ऑलविन दांती पेर्नाल आनी सबार घर नाळे मारल्यात वडलतावन आनी मुखार येवचे.
मोगाची बाडाय उलोवन सोनावोड मोग कोबा बोरी छापता तितलो गोड मोग कोबा बोरी छापता तितलो गोड मोगाची बाडाय उलोवन सोनावोड मोग कोबा बोरी छापता तितलो गोड मोग कोबा बोरी छापता तितलो गोड कळटा नकल्यार जीवन बोलटा मोग करता करता कुडियात मगोनी जोडटा हॅलो हॅलो थंयसर जेवण कामगिरी जायत तुम्ही हांगासर नकल्यार जीवन बोलटा भितर येवन बसका स्विकार करची कित्याक म्हळ्यार उरल्यांक थंय काणूंक जायना ते देखून मागीर परत वशेत कितले बोटी वशेत जेवण काण गेल्ली थंयसर उबें रावन जेवचें नाका भितर या सला भितर या उरल्यांक ते दळा थंयसर सलयसायन जेवण काणूंक जाता भितर या दया करून